127 families in attaining self-reliance. किती सांगता स्पीकर सर? गव्हर्नर किती सांगता की सुरला विलेजिंग large tract of non-cultivable land has been brought under cultivation. हो गव्हर्नराचो स्टेटमेंट. आय एप्रिशिएट दिस स्टेटमेंट. म्हणजे इट इज अ गुड थिंग टू हॅपन. आणि आजच एक पेपरान बातमी आयल्या 13,000 घरां कायदेशीर करपा खातीर इको सेन्सिटिव्ह झोनात कल्टिवेबल लँड आणि ऑर्चर्ड लँड भायर काडटा. नाव दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. 13,000 घरे कायदेशीर होणे शक्य, प्रस्ताव मंजूर, कॅबिनेटीन डिसिजन घेतला अशें म्हणून बातमी आसा. इको सेन्सिटिव्ह झोन 1 आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन 2 हे RP 2021 डिफायन केले. कोणे डिफायन केले? त्या वेळावेली कमिटी हेडेड बाय चार्ल्स कुर्रेया तांणी डिफायन केले. इको सेन्सिटिव्ह झोन आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन 2 हांकां हात लावप ना, ते कांयच करपाक दिवप ना अशें तें आशिल्लें. आनी तातूंतले इको सेन्सिटिव्ह झोन 2 कृषी लागवडी खाली म्हणजे एग्रीकल्चर कल्टिवेबल लँड आणि ऑर्चर्ड लँड गव्हर्नमेंट भायर काडपाक सोदता. दीस गोज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द गव्हर्नर्स एड्रेस. म्हणजे गव्हर्नराचो एड्रेस पेज 3 जे आसा ते आनी हे मॅच जायना. स्पीकर सर मुखार हांव गव्हर्नराच्या एड्रेसाचेर मुखार गेलो, मुखार पळयलें पेज नंबर 5 ताणें सामकें म्हटलां की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची एक कॅम्पेन आहा, नशा मुक्त भारत म्हणजे ड्रग फ्री इंडिया. त्याच धर्तेचेर ताणें म्हणलें की इट वॉज लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू स्प्रेड मेसेज टू द यूथ विथ एन एम टू मेक गोवा ए ड्रग फ्री स्टेट. गव्हर्नराची संकल्पना खरें बरी आसा. ड्रग फ्री जावचें आमकांय दिसता. आमी सदांच डिमांड करत आसता हांगा की ड्रग्स सगळ्या गांवांनी पावला, भुरग्यां कडेन पावला. ड्रग्साच्या खातीर कितें जाल्यार शार्प डिसिजन घेवचें अशें. पूण एक्चुअली रियलिटी कितें सांगता? हांव ह्या दिसांची, हांव फाटलें चड वचूना, ह्या दिसांचीच पेपराची कटींग पळयता. 3 डोमेस्टीक टुरिस्ट अरेस्टेड विथ ड्रग्स वर्थ ₹8.5 lakhs. 3 हेल्ड विथ ड्रग्स विथ 8.5 lakhs. एक एडिटर आसा, एडिटर गोवन्स इन ड्रग ट्रेड. डेली न्यूजपेपरांनी बातमी येतात की अमके इतले लाखांचे ड्रग्स धरले. टोटल ड्रग्स म्हाका दिसता ह्या वर्सा 3 कोटीचे कितले धरले. कोणाक धरतात, बारीक बारीक मनशां कोण कॅरियर आसता तांकां धरतात. पूण ड्रग्स अवेलेबिलिटी कमी जायना. धरता ते कोण बारीक मनशां धरता. वाय डंट द पुलीस गो इन टू द रूट कॉज ऑफ दीस ड्रग्स? हो क्वेश्चन मार्क. म्हणून ते म्हणटा गोवन्स इन ड्रग ट्रेड अशें म्हणून ताणें एडिटोरियल बरयलें. ड्रग फ्री गोवा करतलो जाल्यार ड्रग्स खंयच्यान येता, कोण हाडटा, कोण सप्लाय करता, ते बारीक भुरग्यांक कोणाकी अशें लोकल हांकां कोणाकी कितें दिवन ते यूज करता आसतले सेल करपाक. तुजे काणकोणच्या भागांत सुद्दां त्या बेचार पाळोळ्या थंय सुद्दां मोठ्या प्रमाणाचेर ड्रग्स पावल्या. स्पीकर सर तुकाय खबर आसतलें थंय परिस्थिती कितें आसा ती. सो हें जर करतलो जाल्यार आज परिस्थिती कितें दिसता? सगळे कडेन ड्रग्साचो प्रसार जायत आसा. हांव पयर म्हणजे खूब कडेन वतना हाताले पळय हांगा ग्रावंड आसा, ग्रावंडाचेर रातचे भुरगे बसता आनी ते म्हाका सांगता कोण कोण फोन करून अरे भुरगे बसल्या ते ड्रग्स ओडटा. हें थांबपाक जाय जाल्यारच गोवा स्टेट कॅन बी ड्रग्स फ्री. स्पीकर सर तेंच्यान हांव गव्हर्नराचो एड्रेस वाचता आसतना पेज नंबर 6 आयलो. गव्हर्नरान सामकें एक बरें हें व्हरलां. ट्रान्सपरन्सी इज की टू गुड गव्हर्नन्स. वी बिलीव इन गुड गव्हर्नन्स. म्हणजे गुड गव्हर्नन्स म्हणजे कितें? सामान्य मनशाक कमीत कमी पावटी मारपाक पडपा जाय. प्रत्येक डिपार्टमेंटान वता ते मागीर म्युनिसिपालिटी आसत, पंचायती आसत, पुलीस स्टेशनाचेर आसत, कलेक्टरेटां आसत, RTO आसत. 1-2 पावटींनी भितर ताचें काम जाता काय कितें? एका पावटीन ताचें काम जाता काय कितें? पण ताजें म्हणणें कितें आसा? ट्रान्सपरन्सी इज की टू द गव्हर्नमेंट. म्हणून म्हाका याद जाली, हांवें मुद्दम सोदून काडलें.
2013 गोयच्या सरकारान गोवा रायट ऑफ सिटीजन्स टू टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ पब्लीक सर्व्हिसीस ऍक्ट 2013 पास केलो. स्पिकराक याद आसतली तो एक्ट हांव अजून तो इम्प्लिमेंट कित्याक जायना तें हांव नकळो, पूण तो एक्टा भितर क्लियर आसा, म्हणजे एक्टा भितर फाटल्यान सारकें आसा. टायमींग फिक्स केल्लें आसा, ऑथॉरिटी फिक्स केल्ली आसा, प्रत्येकाक इन्क्लुडींग मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऑफिसर्स, कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी हांचे कडेन फायली कितले दीस उरपाक शकता तें हातून बरयल्लें आहा. हांव बेश्टेच तुका नजरे हाडटा. डीलिंग क्लार्क टू डेप्युटी डायरेक्टर इन ए डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन, ऑथॉरिटी not exceeding 15 days in all to a maximum of 3 days per officer. म्हणजे क्लार्का कडल्यान डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन, डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन किंवा डायरेक्टरा कडेन सुद्दां वतली, एका ऑफिसराच्यान 3 दीस फायली दवरपा जाता, ताजे दवरपा ना. टोटल नंबर ऑफ डेज 15. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नॉट मोर दॅन 4 days. अंडर सेक्रेटरी, डेप्युटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी अँड स्पेशल सेक्रेटरी टू गव्हर्नमेंट not more than 4 days per officer. Chief secretary, principal secretary and secretary to government not more than 7 days. Chief minister, minister, speaker and deputy speaker not more than 30 days. Chairman, member secretary, members of Goa Public Service Commission, State Pollution Control Board, Planning and Development Authorities, municipality, corporation, panchayat, jilla panchayat not more than 15 days. तू एक तर अप्रूव कर, तू एक तर रिजेक्ट कर, बट डिसिजन हॅज टू बी टेकन विदिन अ पिरियड ऑफ 15 days. ही आज परिस्थिती आसा. ताज्याचे मुखार मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टर, डायरेक्टर, चीफ ऑफिसर नॉट मोर दॅन 7 days. स्पीकर सर, हे खरें म्हटल्यार हो कायदो आसा, हो कायदो ज्या वेळार पास जाल्लो, बरो मोठ्या हातूंतल्यान पास जालो, आनी वी सेड दॅट this shall be displayed on every office. Person who comes to the office reads this. He can go and ask the officer, why are you not approving my file? That is what governor anticipates when he says transparency is key to good governance. If this is implemented, I am 100% sure then there will be no delays. नाल्यार आज कितें, आज तूं खंय वच, खंयच्याय डिपार्टमेंटाक वच, म्हाका याद जाता की हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांव पुलिसांक डायरेक्शन दिल्लें की एक मिनिमम 2-3 पुलीस स्टेशनांनी एक रूम करा बसपाक, सिटींग रूम. कोणीय कंप्लेन करपाक आयलो, ताका मातसो बसयलो फेनापोना, ताका एक ग्लास उदक दिलें, बसपाक 2 कदेलां, म्हणजे कितें तरी एक दवरा. नाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर जो सामान्य मनीस वता पळय तो पयलींच आबूज जाता, आनी ताका थंय आनी कोणी सापडलो जाल्यार तो आनी आबूज जाता. ताका एटलीस्ट बाबा बसून एक उदक पिलो, एक कितें च्या दिली आनी मागीर ताजी कंप्लेन बरोवन घेतली, कितें तरी एक गिव्स ए मेसेज टू द कॉमन मॅन. ती हें जर बील इम्प्लिमेंट करत, आनी म्हाका दिसता हें बील जाता तितले बेगीन इम्प्लिमेंट करप गरजेचें आसा. दिस विल रूट आउट लॉट्स ऑफ डिलेज एंड सिस्टम्स. स्पीकर सर, तेंच्यान हांव पेज 9 येता. पेज 9 ताणें बरयलां तें सारकें लागता. किसान की उन्नती, देश की प्रगती. गव्हर्नर सांगता किसान की उन्नती, देश की प्रगती. म्हणजे किसानाचो प्रोग्रेस हो देशाचो प्रोग्रेस. आनी आतां आमी पिक्चर कितें पळयता, देशांत कितें चल्लां तें तुमी पळयलां टीव्हीचेर, तें हांव आनी सांगपा नाका. गोंयांत संजीवनी कारखानो, ह्याच हावसांत डिस्कशन जाल्लें, आमकां क्लियर एश्योरन्स दिल्लें की आमी संजीवनी कारखानो कसोय करून चलयतले, बंद करपा ना म्हणून. सारकें मरे, संजीवनी साकर कारखानो बंद करपा ना, चलयताले म्हणटाले ते कशें करून. बंद केलो तांणी, बंद केलो न्ही, कोणें बंद कर म्हणलो? हे संजीवनी साकर कारखानो बंद कोणें कर म्हणलो? आं, ताणें बंद कर म्हणलो. संजीवनी कारखानो जो भाऊसाहेब बांदोडकरान पयल्या वर्सा सुरवात केलो त्या काळांत, तो इकॉनॉमिकली वायेबल कदाचित जायना आसत. आमकां इकॉनॉमिकली वायेबल कदंबा ट्रान्सपोर्ट जायना, बट कदंबा ट्रान्सपोर्ट सर्व्स द पर्पज ऑफ कॉमन मॅन. कदंबाचेर सदांच लॉस जाता, कदंबाचेर सदांच लॉस जाता. कदंबा कॅनॉट नेवर कम इन प्रॉफिट, बट कदंबा इज रन विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्नमेंट बिकॉज कदंबा सर्व्स द कॉमन मॅन. संजीवनी साखर कारखाना हो बारीक लोकांक सर्व करता. फार्मर्स कितले आसा थंय?
तांकां रस्त्यार येवचें पडलें. अजूनय हांव मागता सरकारा कडेन की सरकारान ताबडतोब नवी मशिनरी हाडपा कितें हाडपा तें घालून संजीवनी साखर कारखानो चालू करचो. स्पीकर सर, थंयच्यान हांव येता एग्रीकल्चराचेर. आमी सदांच उलयता व्हेजिटेबल्सांचेर. व्हेजिटेबल्स आमी गोंयांत तयार करपाक जाय मोठ्या प्रमाणाचेर, आनी वी ऑल्सो सपोर्ट. गोंयांत मॅक्झिमम हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचें मॅक्झिमम जावपाक जाय सपोर्टान एग्रीकल्चराचें. पूण हांगा तुमचो रिकॉर्ड कितें सांगता? गव्हर्नराच्या भाशणा भितर गव्हर्नर कितें म्हणटा? टोटल व्हेजिटेबल्स distributed under the scheme of government intervention is 17,597 tons of vegetables have been served, given to the people on that, under that scheme. Out of that, 692 tons only has been taken locally. म्हणजे 17,000 टनांतले 692 टन व्हेजिटेबल हे गोंयच्या शेतकऱ्यांचे घेतलां. बाकीचे सगळे ते भायल्यान हाडटा. गोंयांत तितलें प्रोडक्शन जायना. That means you are producing only 4% of the total requirement of vegetables which horticulture is purchasing. Am I right? Today's situation is that you are buying only 4% of the total vegetables which is required by the horticulture corporation. So मागीर आमचे डिपार्टमेंट कितें करता एग्रीकल्चराचे? ग्रो, it should grow न्ही, ग्रोथ फास्ट जावपा जाय न्ही. बिकॉज यू आर बायींग, दे आर बायींग एट द रेट बीट बरें दिता ते तशें. स्पीकर सर, तेंच्या नांव पेज नंबर 11चेर येता. हें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आहा. हो 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 रिमार्क गव्हर्नराचो आसा पळय, तो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आहा. तो रिमार्क कितें म्हणटा? 17th चॅप्टर गव्हर्नर कितें म्हणटा? गोवा इज नोन फॉर इट्स नॅचरल ब्युटी and is rich in flora and fauna. The area under forest and tree cover as per the recent edition of India State of Forest Report 19 is 68%. And मुखार म्हणटा तो शब्द important. Goans are very sensitive about the environment. हे शब्द गव्हर्नर आले. म्हाका दिसता जर आचरणात हाडत जाल्यार कितल्योश्यो गोष्टी सुट्टल्यो. Goans are very sensitive about the environment. हे म्हजे शब्द न्ही, हे माननीय राज्यपाला. एका वटेन आमी गव्हर्नराच्या स्पिचाक गव्हर्नर हें सांगता आनी दुसरे वटेन आमी 60-70 हजार झाडां मारतात आनी प्रोजेक्ट करतात, लिनियर प्रोजेक्ट. आज 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 खरो म्हटल्यार क्वेश्चन आशिल्लो पूण तो क्वेश्चन आयलो ना. आज आमचे कलीग आलिना साल्दानाचो क्वेश्चन आशिल्लो. तो मागीर कोल हब जायत, तुगेले डबल ट्रॅकिंग जायत, पावर लायन जायत किंवा नॅशनल हायवे एक्सपान्शन जायत. हें सगळें करता आसतना एनवायरमेंट कितलें डॅमेज जातलें? when governor himself is saying that Goa is known for its beauty, Goa is known for touristic angle, म्हणजे गोंयाक टुरिझम म्हणून आमी डेव्हलप करपाक जाय जाल्यार मागीर एनवायरमेंट डॅमेज करून जातलें कशें? आनी म्हणून म्हाका दिसता सरकारान हे सगळे प्रोजेक्ट पळय आसा ताजेर फेर विचार करपाची गरज आसा. कोणाक तरी जाय म्हणून गोवा कॅनॉट बी कन्वर्टेड इंटू ए कोल हब आनी डबल ट्रॅक लायन घालतात फक्त कोल ट्रान्सपोर्ट करपाक घालचे न्ही. म्हाका खूब फाटी प्रश्न पडटा की आमी दिल्लीक गेल्ले. स्पिकर सर, हांव दिल्लीक वचून जनरल मॅनेजराक मेळ्ळो सावथ वेस्टर्न रेल्वेच्या. ताका हांवें विचारलें सद्या एक ट्रॅक आसा सावथ वेस्टर्न रेल्वेचो, ह्या ट्रॅकाचेर ट्रेनी कितले वता पॅसेंजर? ताणें सांगलें 5 ट्रेनी वता. यशवंतपूर एक्सप्रेस which goes to Bangalore, Chennai express once in a week which goes to Chennai, Amravati express which goes to Amravati, Delhi express which goes to Delhi, आणि 2 लोकल ट्रेन्स वास्को टू पोलँड. इतल्यो ट्रेनी त्या ट्रॅका वेल्यान वता. ताका दुसरो प्रश्न हांवें केलो, नवो ट्रॅक जालो, कितले पॅसेंजर ट्रेनी वतलो त्या ट्रॅका वेल्यान? तो ओग्गी रावलो. तो म्हणपालो आपल्याक आयडिया ना, कारण पॅसेंजर ट्रॅफिक गोंयच्यान जितलेंय वता ते सगळे पॅसेंजर ट्रॅफिक कोंकण रेल्वेच्या ट्रॅका वेल्यान वता. ह्यो 5-6 ट्रेनी जर सोडल्यो आनी मागीर हांवें ताका विचारलें हो ट्रॅक बाकीच्या वेळार कितें करता? बाकीच्या वेळार ऑल कोलाचे रॅक्स वतात. रॅक्स कशे वतात? तो स्पिकर सर,
तूं त्या सायडीन तुका त्या सायडीन दिसना आमकां आमी मडगांव रावतात मडगांव तुका पेडांत खारेबंदा त्या सायडीन आमकां ट्रेन वता आसतना दिसता एका एका मूव कर मर एक वर मूव कर Extended by 1 more hour. Those in favor may say ayes. Ayes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The House is extended by 1 hour. स्पीकर सर हो ट्रॅक आसा पळय ह्या ट्रॅका वेल्यान ज्यो आतां सद्याक ट्रेनी वता कोळशाच्यो फोंडेच्यान ट्रकान कोळसो व्हरता पयर एक पेपराचेर व्हडलो फोटो आयलो कसो पद्दतीन कोळसो रस्त्यार पडिल्लो आसा ट्रेनीन जो वता ताचेर वयर ताडपत्री घालता तुमी केन्नाय पळयलें जाल्यार पळय ताडपत्री हुबता डस्ट पार्टिकल्स वयर सरता ते खंय कितले कितले किलोमिटर ट्रॅव्हल जाता हांव नकळो बट दीस इज व्हेरी व्हेरी डॅमेजींग आनी आमचो म्हणणें कितें आशिल्लें की तुमी कोळसो कर्नाटकांत जर कोळसो जाय जाल्यार कर्नाटका टेक इट तांगे मँगलोर पोर्ट आसा कारवार पोर्ट आसा गोंयांक कित्याक त्रास गोंयकारांनी कित्याक धुल्ल घालपाचो नॅशनल हायवे आतां वायडन करपाक सोदता हांव फाटीं सुद्दां बेळगांव गेलां स्पिकर सर बेळगांवचो रस्तो कॉन्क्रीट जाला 2 लेनी सारक्यो बऱ्यो जाल्या फर्स्ट क्लास आनी थंय ट्राफीक व्हडलें कांय नासता थंय आतां ते 4 लेन करपाक सोदता बाय कटींग ट्रीज वाय डॅमेज द एनवायरमेंट पावर हांवें स्पेशल हे काडलें आनी रिपोर्ट हाडलो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमिटी ऑथॉरिटी आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्रीची सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी आहा त्या इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटीची मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 16/11/2015 what did it say it says there are 8 options for putting up this Kamnar line 8 options they have given here in writing these are the minutes of the meeting option 1 is technically best possible alternative for providing ISTS feed to Goa system since it has successfully relieved loading on existing 220 kV network as well as 400 kV network which is feeding power to Goa system. Can't we go for an alternative? ते कंपनी कोण तरी आपल्याक सोंपें पडटा तांकां आनी कितें तांचो स्वार्थ आसता म्हणून यू आर वी मुव्हिंग इन दीस डायरेक्शन स्पीकर सर म्हाका दिसता गव्हर्नराची उतरां गव्हर्नराक जर रिस्पेक्ट दितलो आनी गव्हर्नराची उतरां जर तुमी सारके आचरणांत हाडटले हे पळय हांवें जें सांगलां तें तुमी सारके हे लिनियर प्रोजेक्ट्स पळय आसा ताजेर फेरविचार करात म्हाका गव्हर्नराचो पॉयंट सारको आवडटा हांव गव्हर्नराक एप्रिशिएट करता कारण गोवन्स आर व्हेरी सेन्सिटीव अबाउट द एनवायरमेंट आर हिज वर्ड्स डोंट लेट हिम डावन दीस इज माय रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट स्पीकर सर थंयच्यान हांव गव्हर्नराच्या लास्ट पेज नंबर 43चेर येता चॅप्टर 62 तेजे आतां म्हजो कलीग बाब ग्लेन तिकल्यांनी म्हटलें 1 स्टेट 1 स्पोर्ट सेंट्रान पॉलिसी डिक्लेअर केली 1 स्टेट 1 स्पोर्ट आनी म्हाकाय आय वॉज ऑल्सो म्हणजे सरप्रायज वेन दे सेड दॅट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज एंट्रस्टेड द स्टेट वीथ द डिसिप्लीन ऑफ स्विमींग which I welcome because I was the president of the Swimming Federation of India for nearly 12 years. We have got maximum medals in swimming for Goa. म्हणजे गोंयांत मॅक्झिमम मेडल्स आमचे सब ज्युनियर ज्युनियर्स आमचे स्विमर्स वचून हाडटाले त्या वेळाचेर आज स्विमींग पुलाची परिस्थिती सारकी ना मडगांवचो स्विमींग पूल आसून नासून सारको पणजेचो स्विमींग पूल वचून जायना म्हापशेचो स्विमींग पूल हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर हाका आजगांवकाराक घेवन दाखयलो ताका थंय व्हरून सुद्दां दाखयलो ताणें पळयलो ताकाय पटलें तो म्हणपालो हें सारकें न्ही हें बरोबर न्ही हें जावपा जाय पूण वचून जायना हाव डू यू प्रोड्यूस स्विमर्स येतले कशे स्विमर्स मुखार सरतले कशे पळय ताकाय खबर आहा ताका तो तेवटेचो ताका म्हापशेची परिस्थिती कितें आसा ती ताकाय विचार हाव डू यू प्रोड्यूस स्विमर्स हांवें तेन्ना सांगलें तांकां आनी म्हाका चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिलें की आपूण इमिजिएटली कितें तरी प्रोवायड करता 10-15 कोटी रुपयांनी एटलीस्ट मडगांवचो पूल घेता म्हणून फिल्ट्रेशन प्लांट चलना म्हणजे इट इज ऑल इन मेस हांव थंय स्विमींग करपाक वचपी स्पीकर सर daily early morning I used to go on the pool I stopped because I started getting rash because they are today only putting chlorine and chlorine घालतला it is strong सामकें so speaker sir गव्हर्नराच्या हे पॉयंट्स पळय आसा अत्यंत म्हत्वाचे पॉयंट्स आसा ह्या पॉयंट्साचेर सरकारान जर लक्ष दिलें सारकें आनी जर सारकें ताजे पॉयंट्स ताजे सजेशन्स धरून जर आचरणांत हाडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार खुबशे इशू कमी जातले अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर
तेंच्यान एक थोडे इशू आसा ते हांव टच करतां. स्पीकर सर, एक इशू आसा म्हणजे खुबशी सरकाराची स्टॅट्युटरी बॉडीज आसा गोंयांत, ज्यो बॉडी अजून आमी रिकॉन्स्टिट्यूट करना. आतां सगळे लोक आयुक्त केन्ना रिटायर जातलो, इन्फॉर्मेशन कमिशनर केन्ना रिटायर जातलो हें सरकाराक खबर आसता. तो रिटायर जावच्या एक 4-5 म्हयने पयलीं प्रोसिजर स्टार्ट जावपाक जाय, नाजाल्यार ते तशेंच उरता. फॉर एग्जाम्पल आतां पळय, गोवा स्टेट फायनान्स कमिशन अजून सरकारान अपॉयंट करूं ना, गोवा लोक आयुक्ता अजून अपॉयंट करूं ना, गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन पयरच एक आमची लास्ट आय वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट सिलेक्शन कमिटी, पयरच एक मिटींग जाल्या वेर वी हॅव मोर ऑर लेस फायनलायज द नेम, पूण खूब ते पेंडींग. गोवा स्टेट पोलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी अजून अपॉइंटमेंट ना. गोवा स्टेट वुमन्स कमिशन फुल्ली फंक्शनल जावना. गोवा स्टेट डिसेबिलिटी कमिशन नॉन फंक्शनल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ. गोवा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी आसा, दॅट इज ऑल्सो नॉन फंक्शनल फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. म्हणजे हे सगळें जर फंक्शनल जालें ना, दीज आर स्टॅट्युटरी बॉडीज, दे लूक आफ्टर देअर. फॉर एग्जाम्पल डिसेबिलिटी कमिशन, इट टेक्स केअर ऑफ डिसेबल्ड पीपल, इट टेक्स केअर स्पेशल चिल्ड्रन, तांची जबाबदारी ते घेतात. म्हणजे हें जर सारकें जालें ना पळय, गोवा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी हें जर जालें ना जाल्यार तांकां जस्टीस कोण दितलो, तांणी खंय वचपाचें. हाजेर सरकारान ताबडतोब लक्ष घालून हें भरपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा, आमी आतां हाजेर उलयलेच म्हणटू. एक म्हणजे हांव सदांच चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, आनी चीफ मिनिस्टर म्हाका एकदां सांगलें बी, आय एम ऑल्सो सिंपथेटीक टू डेम. पूण गेल्ल्या कोविडाच्या काळांत जे वल्नरेबल सेक्शन आसा, मोटरसायकलीचो पायलट, रिक्षा ड्रायव्हर, टॅक्सीवाले, खाजेकार, चणेकार, तांची परिस्थिती सारकी हलाखीची जाल्ली. म्हणजे हांव मडगांव पळयतां, थोडे जाण खाजें चणे बिणे करपी ते रस्त्यार बाबडे घेवन बसतात, तांचे कारण फेस्त ना, जात्रा ना, कांयच ना, सगळें बंद. हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें, एक तांचे खातीर एक 100 कोटीचें पॅकेज दी. डिस्कस विथ देम, गिव देम सम पॅकेज. तांचे लोन्स हें तें सगळें तशें आसा पेंडींग, बँको तांच्या फाटल्यान लागल्या. एक तांकां कोणा आमी जशें हांकां मायनिंगाच्या हांकां जशें पॅकेज दिल्लें, तशें तांचे खातीर वी आर टॉकिंग ऑफ ओन्ली वल्नरेबल सेक्शन विच इज इन डीप ट्रबल टुडे. स्पीकर सर, पत्रकारांक सुद्दां सरकारान फायनान्शियल एसिस्टन्स आनी ऑल्टरनेटीव जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज अजून पर्यंत दिवपाचो विचार करूं ना. कारण ह्या कोविडाच्या हातूंत जर्नलिस्ट ऑल्सो सफर्ड, बिकॉज न्यूजपेपर इंडस्ट्री, मिडिया इंडस्ट्री, दे फेस क्रायसीस. आनी तातूंतल्यान सगळें नॅशनल लॉकडावन जालो, सगळे कडेन लॉकडावन जालो, तातूंतल्यान कितलेशे स्टाफ गेले, सोडून गेले, थोड्यांनी तांकां कमी केले. तांची परिस्थिती कितें? वेर डू दे गेट द जॉब नाव? सो तांचे खातीर सरकारान विचार करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान आज पर्यंत म्हाका दिसता पेट्रोल डिझेलाचो प्रायस आनी खंय पावला गॅसाचो तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आज पेट्रोल खंय पावलें, डिझेल खंय पावलें. म्हाका याद जाता की एका इलेक्शनाक एश्योरन्स दिल्ली गेल्ली की पेट्रोलाचो प्रायस इतले हाजे वयर वचपाना म्हणून. मोटरसायकलवाले बी फुडले सामके. आतां म्हणपाले अशें बरें आसा म्हणून. आतां पेट्रोलाचे प्रायस आनी हें खंय पावलें तें तुमकां खबर आसा. हांव चड कांय उलयना ताजेर. एक दुसरी गजाल म्हणजे बेनिफिशियरीज जे आसता सोशियल वेलफेअर स्किमीची, तांचे पयशे खूब तेंप उरता. ते प्रायोरिटीचेर सरकारान दिवपाक जाय. कारण तांकां आतां इतले त्या लोकांक बाबड्यांक संवय जाल्ली आसा, ते केन्ना काय पयशे येता काय वाट पळयता. ते जर पयशे मेळना जाल्यार सामकी बिकट परिस्थिती तांची जाता. एक म्हत्वाचो विशय जो गेल्ल्या विधानसभेत हांवें मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिलो की जेन्ना गोंय राज्याची गोल्डन जुबली जाल्ली तेन्ना हांवें गोवा गोल्डन जुबली डेव्हलपमेंट कॉन्स्टिट्यूट केल्ली कावन्सील, आनी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकाराच्या नेतृत्वात सकयल एक कमिटी केल्ली टू प्रिपेर ए विजन डॉक्युमेंट 2035. तेन्ना चीफ मिनिस्टरान म्हाका आश्वासन दिलें आपल्याक तो डॉक्युमेंट खबर आसा आनी आपूण तो इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करतलो अशें म्हणून स्पश्ट सांगिल्लें. अजून पर्यंत तो डॉक्युमेंटाचेर सरकारान कितें केलां तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता की सरकारान ताजेर विचार करचो. कारण आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा जर जातलो जाल्यार गोवा विजन 2035 डॉक्युमेंट जो आहा तो इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न सरकारान करचो. कारण कोणें केला तो डॉक्टर माशेलकार, डॉक्टर रामाणी, अजीत तुगेलो तो अशांक देसाय, चार्ल्स कुर्रैया, विजय केळकार,
अनिल काकोडकार अशे नामनेच्या गोंयकारांनी तो डॉक्युमेंट तयार केला. इट हॅज नो पॉलिटिकल ओव्हरटोन्स, कांयच ना. कोण कितें करतलो म्हणजे तेन्ना कन्सेप्ट असो आशिल्लो, हू रूल्स द स्टेट, हू इज द चीफ मिनिस्टर इज इमॅटेरियल, बट गोवा मस्ट हॅव ए विजन डॉक्युमेंट इन वीच डायरेक्शन गोवा शूड गो इन द नेक्स्ट 25 years. असो पद्दतीचो डॉक्युमेंट आहा. स्पीकर सर, आनी एक गजाल जी गेल्ले असेंब्लीक हांवें मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिल्ली. सगळ्या डिपार्टमेंटांनी डेली वेजीसाचेर कर्मचारी काम करतात. म्युनिसिपालिटी सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी आसा, इवन तुगेल्या कॉर्पोरेशनाक आसा, सगळ्या म्युनिसिपालिटी 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां काम केलां. फॉरेस्टाक आसा, म्हाका दिसता इवन स्पोर्ट्साक सुद्दां आसतलें, सगळे कडेन आसा. 15 वर्सां, 20 वर्सां काम केल्ले भुरगे आसा. पूण तांकां PWDक आहा, WRDक आसा, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आसा. तांकां रेग्युलरायज करनात, रेग्युलरायज करता. पण ते गव्हर्मेंटाचो हें कितें सांगता, 5 वर्सां एकदम कंप्लीट जालीं की तुमी तांकां रेग्युलरायज करपाक जाय. म्हाका ह्याच हावसांत पयलींच्या चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिलें. म्हजे कडेन रिटर्न हें आसा, वर्बेट्रम आसा. आनी ताणें सांगलें की फायल आपल्याक, तांणी फायल सगळे डिटेल्स मागिल्ले. ऑल डिपार्टमेंट्स हॅव कंपायल्ड अँड सेंट इट टू देम. म्हणजे आतां मडगांव म्युनिसिपालिटीचे कितें 60 नांवां धाडिल्लीं, तांणी मायज काम कंप्लीट केलां. CCPन आनी कितलीं नांवां धाडिल्लीं, सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी नांवां धाडिल्लीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नांवां धाडिल्लीं. आनी ते पर्सनल डिपार्टमेंटान कंपायल केलें. आनी तेन्ना पयलींच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलें 8 दिसां भितर आय विल सी दॅट देअर फायल इज क्लियर. ती अजून फायल क्लियर जायना. तांकां न्याय दिवचो अशें म्हजें म्हणणें. कारण दे कम फ्रॉम अ व्हेरी पुअर फॅमिली. स्पीकर सर, एकच लास्ट पॉइंट स्पीकर सर. सध्या सरकाराची आर्थीक परिस्थिती बरी ना. म्हणजे गव्हर्मेंट इज ऑन बॉरोईंग स्प्री विथ ऑलमोस्ट म्हाका दिसता म्हयन्याक 200 कोटी सरकार हें घेता, बॉन्ड्स काडटा. आनी this situation is very alarming, and probably because of this that they are not able to regularize the staff, they are not able to spend for this. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान फर्स्ट हांव तेन्नाय सांगिल्लें, स्टॉप वेस्टफूल एक्सपेंडिचर. जे एक्सपेंडिचर तुमी वेस्ट करतात, गिव प्रायोरिटी, स्पेंड ओनली ऑन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट. सामकें गरज आसा थंय पयशे मोडा. वेस्टफूल एक्सपेंडिचर बंद करा. त्या शिवाय हें कंट्रोलान येवपाना. आनी हें कंट्रोलान आयल्यार तुमकां कांयच करपाक मेळपाचें ना, अशी आयची परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कॅनॅबीचेर ऑलरेडी आमचें डिसिजन जालां, म्हणजे कॉलिंग एटेन्शन जाल्लें आसा. दुसरो एक सब्जेक्ट जो म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराकय खबर आसा, ही शूड टेक एक्शन ऑन दॅट, इज पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज नीड एटेन्शन. स्पीकर सर, जालां कितें आतां की चली भुरगें व्हडलें जाता, 25-30 वर्सांचें जाता, आवय बापूय मरता. वेर डज शी गो? हू वील टेक केअर ऑफ हर? अशा भुरग्यां खातीर अत्यंत गरजेचें आसा एक हॉस्टेल. म्हाका दिसता कांय लोक मुख्यमंत्र्याक घेवन मेळ्ळ्यात, ताणें तांकां सांगलां की विचार करता, पूण म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी हाजेर अत्यंत बेगीन विचार करपाक जाय. तीं भुरगीं आशिल्लीं, येदी आशिल्लीं तोपर्यंत बरें आसा, आवय बापूय आसा तोपर्यंत बरें आसा. आफ्टर द डेथ ऑफ देअर पेरेंट्स, हू लुक्स आफ्टर देम, हू टेक्स केअर ऑफ देम? चलो जाय, चली जाय, तांचें भवितव्य कितें? तांणी खंय वचप, कोणागेर रावप, कशें जगप, अशे तरेतरेचे प्रश्न आज समाजाच्या मुखार उबे आसा. आनी म्हणून तांचे खातीर जर रावपाचो अरेंजमेंट कितें केलो जाल्यार म्हाका दिसता स्पीकर सर खुबशे प्रश्न हातूंतल्यान सुट्टले. स्पीकर सर, हांव परत एकदां सरकारा कडेन विनंती करतां की गव्हर्नराच्या भाशणाचेर जे हांवें मुद्दे मांडल्यात ताचेर जर सरकारान लक्ष घालें आनी ते आचरणांत हाडपाचे प्रयत्न जर सरकारान केले आनी सरकारान ते करचे जाल्यार आज राज्याचे मुखार आशिल्ले खुबशे मुद्दे सुटपाक शकतले अशें हांव मागतां. थँक्यू स्पीकर. Honorable MLA Subhash Shirodkar. I rise here to support the motion moved by Mr. Tiklo Glenn
to thank His Excellency for addressing this august House. I was just going through this document. It's a very beautiful document. The document covers almost 47 pages. And almost every line, every word, every sentence, every phrase, stanza or paragraph speaks the sentiments of Goans. As Mr. Digambar Kamath, the leader of opposition, has said and may mention, His Excellency has spoken the sentiments of Goan population. आणि स्वागत महाशय सांगपाक खुशाल काय जाता ही इतले सगळे बारीक बारीक सगळे मुद्दे सुद्धा जे विचार आयिल्ले आसात ह्या एड्रेसा भितर ते नक्कीच आमचे मानदी गव्हर्नर जे आसात तांकां विश्वास आसा की ह्या सरकाराचे कार्यपद्धतीचेर ह्या सरकाराच्या कॅपेबिलिटीचेर ह्या सरकाराच्या परफॉर्मन्साचेर आणि म्हणूनच हे सगळे मुद्देसूद विचार हातूंत मांडले गेल्ले आसात. सौत महाशय हातूंतलो एक मुद्दो जो एनवायरमेंटा संबंधी गोंय आनी गोंयकार मोठे ताट मानेन म्हणूंक शकतात की 64% फॉरेस्ट कव्हर. कित्याक लागून आतांचे सरकार आनी पयलींचे सरकार आनी ते सरकारांतली जी डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी तातूंत भितर गोंयकाराची भावना एखादी गोंयकार जेन्ना सादारणशी 300 किंवा 400 स्क्वेअर मिटर ल्हानसो प्लॉट घेता घर बांदपाक ताजी पयली भावना आसता विचार आसता की ल्हानशें कंपाऊंड काडचें आपली जमीन सुरक्षीत करची. दुसरी स्टेप जो आसता ते ल्हानशी बांय मारची आनी तिसरी स्टेप कितें आसता जायत जाल्यार त्या प्लॉटा भितर 4 कोनशांनी 4 किंवा 8 माडाची रोपां रोवची. घरा भोंवतणी खंयी जर जमीन आसली जर जायत त्या जमनीचेर ल्हान ल्हान रोपां रोवची झाडाची ती माड आसूं की आंबो आसूं आनी डोंगराचो मात आसलो जर जायत जाल्यार तातूंत गांवांतले लोक वचून काजूची रोपां लावपाची दर वर्साक 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 आनी ही तळमळशीक जी आसा गोंयकारांची एनवायरमेंट सांबाळटा संबंदी हे सरकारा कडल्यान आजुनूय ती मुखार व्हरपाक जातली आनी म्हणून तो परिच्छेद त्या एड्रेसा भितर आयिल्लो आसा. स्वाती महाशय आत्मनिर्भर भारत आमचे पंतप्रधान दिल्ली जागृती पुराय देशाक आनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्ले स्वयंपूर्ण गोवा ऑक्टोबराच्या 1 तारखेक 2020 ही फळां घेतली हातूंत दुबाव जरा सुद्दां ना आनी म्हणूनच परत मानदी गव्हर्नर ताचे मुद्देसूद उलयल्ले आसात किंवा आपले विचार मांडिल्ले आसात. स्वाती महाशय गोंयच्या शासन आशिल्ले 55,000 सरकारी नोकरांक एक वेगळी भावना, एक वेगळी विचारधारा आनी एक वेगळी कार्यपद्धती दिवपा खातीर हो परिच्छेद आसा. कर्मयोगी ज्या माध्यमांतल्यान सरकारी अधिकारी जे आसात ते गांवांत वतले, शहरांतय बी वतले, नगरपालिके वतले आनीक गोंयकार भाव तो मागीर शेतकरी आसूं का कामगार आसूं ताजे भितरले आनी शासना भितरले गॅप जे आसा ते ब्रीज जातले म्हणजे अंतर कमी जातले. गोंयच्या लोकांक दिसतलो की अधिकारी म्हजो आनी अधिकाऱ्याक दिसतले हे लोक म्हजे आनी हांचे खातीर जितले म्हण येवजणी सरकाराच्या आसात 5, 50, 100, 150 ही येवजणी लोकां कडेन तांच्या दारांत पावोवच्यो ह्या प्रकारची अत्यंत कमिटेड अशी जबरदस्त कमिटेड अशी ही भावना जी आसा ती भावना हे 1 ऑक्टोबराच्या निमित्तान आमच्या सरकारान आमचे मुख्यमंत्री जे आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारां मुखार दवरलेले आसा. स्वाती महाशय नशामुक्त भारत आमचे पंतप्रधान न्हय फक्त एखादी विचारच दिनात ती विचारधारा तळागाळांत कशी पावतली ह्या देशात आशिल्ली लाखांनी खेडी ह्या खेळांनी कशी पावतले आनी शहरांनी कशी पावतली हाजे बद्दलची तळमळीशी घेवन ते काम करतात आनी त्याच पावलाचेर पावल दवरून गोंयांत बी नशा मुक्त गोमंतक जावचो आनी म्हणूनच मागीर ऑपोजिशन लिडर जे आसात तांणी जी पत्रकां दाखयलीं किंवा नोंद घेतली
तातूंतल्यान दिसून येता की कितले एक्टिव्ह आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसा म्हणटा ते मागीर कळंगूटचे आसूये, सिरदोनचे आसूये, तेवटेच्यान काणकोणचे आसूये किंवा मिरामार कोलवाचे आसूये, जे ज्या जाग्यार अशा प्रकारचे एक्शन जाल्ले आसा ताची आमी नोंद घेवपाक जाय. सो ती मातशें हांगसर म्हाका मुद्दम आनी मुजरत नमूद करचें दिसता तें म्हटल्यार सांग्या वयले आमचो प्रसाद बाब जो आसा आमदार ताजे मतदारसंघातले पुलीस स्टेशन हॅज बीन सिलेक्टेड द बेस्ट 5 इन द कंट्री. तातूंतल्यान आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचे परफॉर्मन्स जे आसा पळय न्ही ते परफॉर्मन्स दिसून येता. सो ती महाशय डीबीटी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर गोंय जे आसा ते आमच्या शासनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या हर एक कुटुंबा कडेन पाविल्ले आसा. एज फार एज डीबीटी म्हटल्यार डायरेक्ट ट्रान्सफर ऑफ अ सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किम्स आणि गोवा गव्हर्मेंट स्किम्स बीन. जो गरजेवंत आसा, जो गरीब आसा त्या मनशा कडेन आनी त्या फॅमिली कडेन त्या कुटुंबा कडेन पावचे अशें म्हणून ही डीबीटी जी आसा पळय इम्प्लिमेंट जाल्ली आसा. आनी गोंय जें आसा हें प्रमुख्य राज्य आसा जे 100% ही स्कीम जी आसा पळय न्ही डीबीटी डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर ही इम्प्लिमेंट गोंयांत जाल्ली आसा. स्वाती महाशय किसान की उन्नती देश की प्रगती हातूंत जरासो दुमत ना. विरोधकातले विरोधक सुद्धा हाजेर दुमत करूं शकचे नात, कारण दोनच मार्गांतल्यान खंयच्याय प्रांतांतले जनतेचो विकास जावपाक शकता. तातूंत एक माध्यम म्हणजे शिक्षण आणि दुसरे माध्यम खंयचें जर जायत जाल्यार ती शेती. आणि म्हणून ह्या शेती कडेन पूर्वाभार पद्दतीन सरकार लक्ष दिल्लें आसा. आणि म्हणून आमचे डेप्युटी सीएम जे आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावन आसात तातूंत पुराय लक्ष घालून, कारण ते स्वताय बीन त्या व्यवसायांतल्यान वयर आयिल्ले आसात. आणि म्हणून शेतकारांची उन्नती ह्या गजाली कडेन बारीकसाण पळयत आसतना स्वाती मातशें म्हाका हांगसर नमूद करपाक जाय की 27 कोटी रुपया सबसिडीच्या रुपान शेतकारां कडेन येयल्ले आसात. हो आंकडो मुखाल्ल्या काही वर्सां भितर डबल जातलो, हातूंत दुबावूच ना. गोंयकार भाव पयलीं शेती कडेन विशेष करून भात शेती कडेन विशेष वचनाशिल्ले, पूण पॅन्डेमीक सिच्युएशन जे आयलें त्या माध्यमांतल्यान पळयलें जर जायत आज शेतकरी भाव जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात आज शेती कडेन परत वचपाक लागिल्लो आसा. आनी त्याच पद्दतीन आमचे शेती खातें जें आसा तें शेती खातें तांकां वेगवेगळ्या रुपान सबसिडीज दिवपाचे प्रयत्न करीत आयिल्ले आसा. स्वाती महाशय हांगसर म्हाका परत नोंद करून घेवपाक जाय, गेल्या वर्साक 3 कोटी रुपयाची भाजी आमचे लोकल शेतकरी जे आसात, बागायती करपी जे लोक आसात तांचे कडल्यान आमच्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान खरेदी केली. हांगसर आमचे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटचे चेअरमन बशिल्ले आसात. म्हजी विनंती आसा आमी टार्गेट करून काम करपाक जाय. आनी म्हणून हो हांगसर एड्रेस आसा की 3 6 कोटी 6 ते 10 कोटी हे जावपाक जाय मुखाल्या 2 वर्सां भितर. स्वाती महाशय हांगसर लोकांचोय आस्पाव ह्या सरकारा भितर आसा. आणि म्हणून रिसंट जे जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाले तातूंत 49 जाग्या पैकी मेजॉरिटीन लोकांनी सहकार्य केले. कारण ह्या सरकारा कडल्यान आणि विशेष करून आमचे मुख्यमंत्री जे आसात तांचे कडल्यान लोकांक हो सहभाग मेळटा. आणि म्हणून मेजॉरिटी दोन्ही भागांतल्यान नॉर्थ जिल्हा पंचायत आणि साऊथ जिल्हा पंचायत हे ताजे धोतक आसा की आमचे परफॉर्मन्स बरें आसा अशें म्हणून. स्वाती महाशय ताजे नंतर गोंय जे आसा हे वेगवेगळ्या पावंडाचेर ते मागीर हेल्थ आसूये इज नंबर 1 इन द कॅटेगरी ऑफ स्मॉल स्टेट्स. हे शक्य जालें जावन जर जायत जाल्यार आमचे आरोग्य मंत्री जे आसात बाब श्री विश्वजीत राणे आणि ताच्या अंडर त्या डिपार्टमेंटा भितर काम करपी सगळे शासकीय अधिकारी, सगळे कर्मचारी आणि लोकांचे बी तातूंत योगदान. लोकां भितर आरोग्या संबंधी जागृती नाशिल्ली जाल्यार मागीर ती आमची PSCs 20 आसूं नाल्यार 30 आसूं आमचे हेल्थ कवर जे आसा पळय न्ही ते पावचे नाशिल्ले, किंवा हेल्थ रँकींग जे आसा पळय ते आमकां गोंयांत साबीत जावचें नाशिल्लें. ते जावपाक कारणीभूत कितें जर जायत जाल्यार गोंयच्या लोकां भितर आशिल्ली आरोग्या संबंधीची जागृती, हर एक क्षेत्रा संबंधी गोंयकारां भितर जी जागृती आसा आणि त्यानुसार गोंय जे आसा
ते ल्हान अशा राज्याच्या कॅटेगरी भितर एक पयले नंबराचेर आज आसा. स्वाती महाशय, शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान वापरले दिसतावो प्लॅटफॉर्म ई लर्निंग, रायट फ्रॉम प्रायमरी एज्युकेशन टू कॉलेज लेवल पर्यंत ई लर्निंग जे आसा पळय न्ही ते फाटल्या जवळ जवळ 5 ते 6 म्हयन्यांत, आनी आमी ते पॅन्डेमीक सोंपलें म्हणून आमी ई लर्निंग सोंपोवंक जावची ना. आमचे एलोंग विथ अवर फिजिकल क्लासीस आमकां ई लर्निंग बीन आमच्या भुरग्यां खातीर दिवचें पडटलें, कारण हे सरकारचें ध्येय आसा ही भावी पिढी जी आसा पळय न्ही ती 21व्या शतकात 3रे दशकात किंवा 4थ्या दशकात मुखार व्हरता आसतना ऑन पार विथ युरोपियन कंट्रीज आमी तांकां व्हरपाक पळोवपाक जाय. आनी त्या नदरेन शिक्षणाचो माध्यम जो आसा पळय तो आमी घेवचो पडटलो. स्वाती महाशय, ह्या एड्रेसीचेर उलयता आसतना म्हाका शेवटी सांगूंक दिसता तें अशें आनी म्हणून दिसता तें अशें की एक भारत आणि श्रेष्ठ भारत त्या श्रेष्ठ भारतातले नेहमीच आणि नेहमीच एक नंबराक दवरपाची भावना आणि तळमळ आणि कळकळ जी आसा पळय न्ही ती हे सरकारा भितर आसा आनी सरकार अचीव करून दाखयतले अशा प्रकारची खात्री आसा. आणि म्हणून म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता आसतना ज्या तळमळीशीक भावनेन गव्हर्नरान ह्या एड्रेसा भितर आपले शब्द घातिल्ले आसात, आपली भावना घातिल्ली आसा, आपले मन घातिल्ले आसा, ते पुराय जातले अशा प्रकारची अपेक्षा बाळगिता. आणि परत एकदां ते हांगसर आयले, आमकां सगळ्यांक एड्रेस केले त्या बद्दल तांकां धन्यवाद दिता आनी म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Honorable MLA Prasad Gaonkar. Arun, but he was supposed to take. Okay, anyway. Kida Prasad. Okay. Honorable MLA Rohan County. Hi, politics. Speaker sir, I rise today to discuss on the motion moved by Shri Glenn Soza Tiklo and Shri Dayanand Sopte and Subhash Shirodkar MLAs on the governor's speech. Speaker sir, first and foremost, I would like to thank my people of Porvorim for having reposed faith continuously for the last number of years for work that has been done in their कितें जें जालां आज पर्यंत म्हजो मॅक्झिमम प्रयत्न जाला आसा तें करपाक आनी तांचो सदांच साथ मेळिल्ल्यान आय वूड टेक दीस फोरम टू थँक देम. स्पीकर सर, लास्ट 1 वर्स फेब्रुवारीच्यान आमी कोविडाच्या हातून आशिल्ले आनी कोविडाच्यान मगजमारींतल्यान आय थिंक फ्रॉम द वर्ल्ड द पॅन्डेमीक कमिंग डावन टू गोवा आय वुडंट बी रिपिटेटिव्ह ऑन हाव द कोविड मिसमॅनेजमेंट वॉज, बट the utter failures of this government brought us to a standstill. And ताज्या खातीर स्पीकर सर कितलेशेच लोक भायर पडले, कितलेशेच लोक कोरोनाच्यान we fought the war. There were corona warriors in different forms which came in. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर हातून की we still need to know that the 3 parts of SMS, social distance, mask and sanitization, हे 3 गजाल्यो आमकां म्हत्वाच्योच आसा. आज स्पीकर सर आमी जेन्ना हाफ बेक SOPs समज काडल्यो भायर ओन्ली टू सी वेदर इट इज परचेज ऑफ मेडिसिन जावं बाकीचे जावं हे सगळें घोस्पागोंदळ करपाक समज तांणी प्रयत्न केला जाल्यार स्पीकर सर ह्यो करप्ट प्रॅक्टिसीस सरकाराच्यो बंद करपा खातीर खंय नाल्यार खंय एक कॉमन गोंयकार कोविडान भायर पडिल्लो आसा. स्पीकर सर, हो कोविड आज सोंपिल्लो ना आनी जेन्ना कोविड सोंपुना एंड वी कॅन फायंड अ स्ट्रेन कमिंग इन UK, वी नीड टू बी मोर कॉशियस ऑन वॉट वी आर, वेर वी आर एंड वॉट वी नीड टू डू. कित्याक स्पीकर सर, अजून जेन्ना मेडिसीन आयला आनी आज कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन घेतलें जशें बाब विजयान सांगलें, वी आर नॉट मुवींग फास्ट, वी आर इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स वी आर 23rd. So we are down and we are not able to get enough support from the center. When we say the machinery is same, थंय BJP हांगाय BJP, जाल्यार मदीं खंय गणित उरता तें हांव नकळो. पूण स्पीकर सर, आज एडमिनिस्ट्रेशन पळयतकर एक याद जाता that I would compare this government's administration, which is akin to that of Mohammed bin Tughlaq, whose irrationality was beyond comparison. आज सुद्धा आमचो चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट काडटा आनी जाय तसो आपल्या विम्स अँड फॅन्सीसा प्रमाणे चेंज करता.
आतां उलयल्ली गोश्ट सानवळ पर्यंत चेंज जाता, सानवळ उलयल्ली गोश्ट फाल्यां नेक्स्ट डे सकाळी पर्यंत चेंज जाता. स्पीकर सर, हे सगळे लकुना पळयतकर एक दिसता की वेर आर वी गोईंग? वी आर इन द 60th year of liberation. We say that we are in the 60th of liberation. We say we are in the 59th year of liberation. And then as this argument goes, it is very important to refer to the governor's address. Speaker sir, surprisingly, governor's address does not find a mention of Mole, does not find a mention of coal, does not find a mention of mining, does not find a mention of the third state finance commission. Speaker sir, आमी आत्मनिर्भर गोय म्हणटा, आमी समज स्वयंपूर्ण गोय म्हणटा, आमी समज पर्रीकराची लिगसी विच इज बीइंग क्वेश्चन दीस डेज बाय सम ऑफ आवर कलिग्स, ती समज दिश्टी पडटा जाल्यार एक मेजर प्रश्न तकलें येता स्पीकर सर, विच वे वी आर गोईंग? दोतोर रघुनाथ माशेलकराचो रिपोर्ट घेवन आमी स्वयंपूर्ण गोय, समाधानी गोय, संस्कृत गोय असे 7 S काढले स्पीकर सर, आणि आमची जर्नी स्टार्ट केली. ती जर्नी घेता आसतना स्पीकर सर आज खंय नाल्यार खंय म्हाका दिसता वी हॅव टोटली गॉन आउट अँड वी आर लुकिंग एट समथींग विच वेज नेवर आवर प्रायोरिटीज. सुवर्ण गोय करपाक सगळ्यात सादें. वी आर अ स्मॉल पॉप्युलेशन ऑफ 15 lakh people. We may have a big diaspora outside. We have Goans all over the world which have enough love for Goa. आणि ताज्या खातीर आपआपले पार्टिसिपेशन खंय आसा तो मनीस गोंयचे राखपा खातीर ही कीप्स हीज ट्रॅक ऑन वॉट नीड्स टू बी डन. पूण आमी गोंया रावन कितें करता स्पीकर सर? आमी सद्या गोंय काडला विकपाक. कितें मेळटा तें करप. जो करो सो कायदा. उठलो कायदे काडले, सोडले, वेटले आनी सोडले. स्पीकर सर, मोले आनी 3 linear projects is been one part of this. But if I say कि last year was a year of COVID, then this year is going to be a year of agitations. People have started coming on the road for every small thing, everything what they think is important to us, to the state, every big thing what is important to the posterity, आमचे फुडल्या जनरेशनाक सांबाळपाक. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर, sometimes you find whether this government is dumb, deaf, or acting dumb and deaf to bow down to the center and ensure की center सारकें आसा जाल्यार आपले कदेल सारकें आसा, आपले कदेल सारकें आसा जाय ते करूया. स्पीकर सर, सरकारान समज बरें गव्हर्नन्स करपाक जाय जाल्यार सरकाराचें विजन जाय पडटा. टुडे द विजन ऑफ द गव्हर्नमेंट कॅनॉट बी सीन. टुडे द विजन ऑफ द गव्हर्नमेंट इज लॉस्ट समवेअर अँड वी आर जस्ट बायिंग टायम बाय द डे टू टेक केअर ऑफ सम सेल्फिश इंटरेस्ट ऑर पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू पीपल. स्पीकर सर, म्हादयचो विशय फाल्यां म्हाका दिसता कॉलिंग अटेन्शन आसतलें, सो आय विल नॉट गो इन लायन विथ दॅट. पूण म्हादयच्या विशयाचेर कितली म्हादय सगळ्यांक लागीं आसा हो सगळें खबर आसा. वायलेशन करता हे तुमी स्टार एलक्यू, वन स्टार एलक्यूनूय सांगता. तुमची SLP, तुमची इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन्स खंय आसा सगळें सांगता. पूण तातूंत एक मेन्शन जायना स्पीकर सर की तुमी सेंटरा कडेन दिल्ली जे वतात ते कितें करून येता. यू आर टेलिंग अस वॉट इज सबज्युड this matter. M, मोले M, सगळे M कानार सीएमाच्या आणि गव्हर्नमेंटाच्या पडना. पूण एकूच M पडटा ते विटामीन M ह्या सरकाराचेर. विटामीन M सारकें आयकूं येता. ते खंयचेच उलयल्या शिवाय, खंयचोच कलर गांधीचो दिसल्या शिवाय कामां कशी करपाची ती ह्या सरकारा कडल्यान आमकां कळपाचें. स्पीकर सर, आज मोलेचो विशय घेवच्या पयलीं पयर खरी ह्या वर्सा क्रांती सुरू जाल्या जाल्यार 15 जानेवारी 2021. 15 Jan 2021 has been the start of a new क्रांती in Goa. पयलीं कुंकळे जाताली, 70 जाताली, पेडण्यां जाल्ली आमच्या गोंयच्या लिबरेशना वेळार. पयर IIT मेलावलीच्या लोकांक IITच्या प्रोजेक्टा वेळार दाखयलें की ते कितेंय केलें जाल्यार 8-9 म्हयने रस्त्यार रावले, वतान रावले, पुलिसेचो मार खालो, पूण हाल्ले ना.
आणि तातूंत जेन्ना सरकार चीफ मिनिस्टर आयकूंकच सोदना आशिल्लो, जो करो सो कायदा आपूण उलयता तशेंच जावंक जाय म्हूण जो ठाम आशिल्लो ताका सुद्दां मान बागोवची पडली ह्या मेलावलीकारां खातीर, जांकां हांव सॅल्यूट करतां की तांणी नवी क्रांती आज गोंयकारांक घडोवन दाखयल्ली आसा म्हणून. आनी हीच क्रांती फुडें वता आसतना फुडें मोल्यां दिश्टी पडटली. स्पीकर सर, मोल्या एज्युटेशनाक थोडे लोक चर्ची कडेन बशिल्ले, घे पुलीस आयले, घेले, घातले, भितर घाले. कितें चल्लां? थोडे वर्ड्स हांगा वापरूंक मेळना. पूण आज स्पीकर सर, पुलीस हे बिकम रिमोट कंट्रोल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज टूजीस, हो म्हजो क्लियर चार्ज आउटसायड द असेंब्ली एंड इन द असेंब्ली आसा स्पीकर सर. इट स्टार्टेड विथ माय अरेस्ट इन द लास्ट असेंब्ली. लास्ट फेब्रुवारीन जेन्ना अरेस्ट जाल्लो तेन्ना हांवें सांगिल्लें म्हजो अरेस्ट व्हडलो प्रश्न ना, पूण जो इश्यू आसा हे राव रे उलयता मरे. स्टुजीज हा ते उतर काड, कित्याक पुलिसांक स्टुजीज म्हणना असेंब्लीत. पुलिसाक म्हणना, तुमकां म्हणला हांवें. ना 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 पुलिसाक म्हणना, सीएम आनी स्टुजीज म्हणला, पुलिसाक म्हणना. ते काड न्हू. इट डजन इट इज नॉट राईट टू इट से. इज नॉट ऑन पार्लमेंटरी, इट इज पार्लमेंटरी. नो, इट इज नॉट पार्लमेंटरी. इट इज पार्लमेंटरी. स्टुजीज उतर जे आहा ते इज नॉट. स्पीकर सर, रोहन बाब, डोंट टेक इट पर्सनल. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टराक मातसो कित्याक फ्लो न्हू? म्हजो कट स्टुजीज जाता म्हणजे तो स्टुजीज स्ट्रॅटेजिकली म्हणजे म्हजो फ्लो कट करता स्पीकर सर. ना ना, स्टुजीज म्हणजे एक रॉंग उतर यूज जाता. यू सर. एक्सपार्ट. स्पीकर सर, जो विशय जेन्ना आमच्या गोंयकारांचो येता तेन्ना गोंयकाराक उलयन दिसता 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स कितें आसा? तामनार, हायवे वायडनींग आनी डबल ट्रॅकिंग. आज प्रश्न बाय अलिनाचो आशिल्ले उलोवंक मेळूना. 3 दिसाची असेंब्ली आसा, तातूंत जाता इतले आमी प्रश्न मांडटात. पूण एक इम्पॉर्टंट आसा, गोंयकारांनी सांगलां आमकां कोळसो नाका. समज गोंयकारांनी म्हणलां आमकां कोळसो नाका, गोवा नीड नॉट बी अ कोल हब, देन गोवा नीड नॉट बी अ कोल हब. पूण स्पीकर सर, कोल हब ना म्हणून सरकार म्हणटा जाल्यार हे प्रोजेक्ट कित्याक हाडटा? सादोच प्रश्न. आनी हे पर्यावरण राखता आसतना वी नीड टू एन्श्योर स्पीकर सर वी कॅरी इट फॉर पोस्टेरिटी. आनी 16, 17, 18 वर्सांची भुरगीं जी आज फुडें रावता आनी आपले फुडले जिवनाचे उलयता, तांकां तुमी हात लायतात. अरे आमकां हात लायले बरें आसा, तांकांय हात लायतात. थंय वाळपय वता आनी ते जाणटे जाणटे बायलांक हात लायतात. स्पीकर सर, आज पुलिसेचें अशें जालां की जो पर्यंत गव्हर्मेंट दिशा दाखयना, देर इज नथिंग कॉल्ड एज पुलिसिंग टुडे. वी आर स्लोली बिकमिंग अ पुलीस स्टेट. पुलीस स्टेट जे तेन्ना जाता स्पीकर सर, इट इज अ व्हेरी डेंजरस पार्ट फॉर एनी डेमोक्रेटीक कंट्री ऑर अ प्रोसेस विच इज फॉलोड इन एनी स्टेट. पुलीस येता, उबारता, भितर घालता. कित्याक? ताजी मनमानी. इनोसंट भितर पडटा, इनोसंटाची केस फायल जायना, पूण गिल्टी जो आसता ताका भायर सरपाक मेळटा. स्पीकर सर, ह्या दिसांनी बीजेपीन एक नवें वॉशिंग मशीन हाडलां लास्ट 2 वर्सां, 1.5 वर्स. त्या वॉशिंग मशिनान स्पीकर सर कोणूय स्कॅम करूं, कोणूय हाय प्रोफायल क्रायम्स करूं, कोणूय एंटी सोशल एलिमेंट्स आसूनी, कोणी ड्रग रनर्स आसूनी, कोणी गँगस्टर्स आसूनी, हातून स्पीकर सर बीजेपीच्या वॉशिंग मशिनान घालात भितर आनी भायर सरता आसतना कार्यकर्ते नाल्यार मंत्री नाल्यार तंत्री कोण नाल्यार कोण म्हणून भायर सरतले. स्पीकर सर, हो आज प्रश्न आसा गोंयाक. आज गोंयकारांक हो प्रश्न आसा, कारण आज आमी गोंय, वी आर बिकमिंग बिहार, वी आर बिकमिंग यूपी, वी आर नो लॉंगर गोवा वेन इट कम्स टू पुलीस. एग्जाम्पल आमच्याच परवरी, आमचो एक PI बसयला आनी तो SP बसयला, उलोवंक गेल्यार रात काडटलो. बट वी रियलायज वन थिंग स्पीकर सर, की आज अ सेक्युरिटी ऑफ अ इनोसंट गोवन इज एट स्टेक. ड्रग्साचो विशय कॉलिंग एटेन्शनाक आयलो. स्पीकर सर, बारीक बारीक लोकांक ड्रगाक धरतात. हाज्या बाब मायकलाच्या कालांकूच ड्रग इज बीन ऑन अ बिग स्केल. ही इज अवेर. मायकलान नांवां दिलीं खंय, एक्शन हांवें पळोवना. आमी सांगलें की एक्शन घे, खंय एक्शन सरकारचे दिश्टी पडना. स्पीकर सर, सोंपयता. स्पीकर सर, वेन दीस टायप ऑफ थिंग्स कम, ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक ड्रग केस जाली. F. अहमद म्हणून कोणा तरी ड्रायव्हर धरलो, 4.25 कोटीचे ड्रग्स धरले सकाळी फुडें. नॅशनल न्यूज. सांडवळ पर्यंत त्या ड्रायव्हराक कोवीड, ते NCBचे लोक ना, केस खंय आसा खबर ना. आय एम नॉट अ इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्पीकर सर, पूण 5 लाख, 50,000, 10,000 हे बारीक बारीक जे तुम्ही दाखयता ते सगळे कॉमन शिकिल्लो गोंयकार आनी अशिकिल्लो गोंयकार सुद्दां कळटले की हे कितें चल्लां तें. ताज्या खातीर स्पीकर सर, when you are not strong in governance, this is what comes. That is why I compared this government to something. And haja khatir speaker sir, when it comes to
illegalities, when it comes to crimes, when it comes to scams, आज कोणाकूच भंय ना. कित्याक पुलिसेक सेट करूंक मेळटा हो कॉमन शब्द जाल्लो आसा. आनी हो शब्द वापरता कित्याक दिस इज यूज बाय अ कॉमन पर्सन जो क्लियर सांगता, हांचो कार्यकर्तो सरळ सांगता, तुम्ही करा रे, आमी मागीर पळयता म्हणून. ना जाल्यार परवरी येवन पळयात स्पिकर सर, मायकल बाबाचो येसन खूब इंट्रस्ट आसा परवरीक. ताकाय खबर आसा, ताणें खुबश्यो केसी पुसून काडल्या. बारीक बारीक दोंगराचेर घरां येतात. ऑर्चर्ड नो डेव्हलपमेंट प्लॉट कितेंय जावं, पूण घरां येतात. एक्शन मागलें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत कोणूच करना एक्शन. इलिगॅलिटीज वाडटा. पंचायतीक समज आमी डायरेक्टर पंचायती कडेन घेतली जाल्यार डायरेक्टर पंचायत ताजेर इमिजिएटली स्टे हाडटा. ह्या स्टेच्या प्रकरणान स्पिकर सर पयर एक विलास मेत्तर केस जाली. विलास मेत्तर वॉज मर्डर्ड इन डे ब्रॉड लायट when this case was pending in appeal and it was being traumatized there. Examples which are being set in Goa which were never like before, Speaker sir. आणि पंचायतीक समज विचारलें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक जाल्यार तो म्हणटा कोविड नाल्यार फुडली तारीख. आय एम गिविंग यू ना उरले टॉपिक्स सगळे उलयला, म्हजें उरला, 5 मिनटां उलयला अजून. स्पिकर सर, म्हाका दिसता सरकारान हे विशय समज पळयना जाल्यार आमी समृद्ध गोंय, सेक्युअर गोवा उलयता हे फक्त शब्द. आज स्पिकर सर, कोविडाच्या वेळार आमी वी स्टार्टेड लिव्हिंग द न्यू नॉर्मल. आणि हे नवे नॉर्मल करता आसतना एज्युकेशन सेक्टर वॉज अ सेक्टर वीच वी निडेड टू लुक एट व्हेरी ब्रॉडली. कितें जाय आशिल्लें, सायबर एज स्कीम आशिल्ली, बंद केल्ली, चालू करपाची. तुम्ही लॅपटॉप दिना, स्मार्टफोन्स दिवपाचे. हांवें म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आय वॉक द टॉक काडून दिले, कितें जमता तें केलें. पूण हे सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली स्पिकर सर. जंय नेटवर्क मेळना टावर पॉलिसी फाटल्यान धांवले. नेटवर्क मेळना जाल्यार फायबर टू द होम नाल्यार इजिएस्ट वे टू क्रिएट हॉटस्पॉट्स वॉज द फास्टेस्ट वे स्पिकर सर फॉर कम्युनिटी लर्निंग ऑल्सो. पूण तें केलें ना. कित्याक सगळे कडेन खंय विटामीन एम आसा थंय सरकार सायनी मारता. त्याच्या खातीर स्पिकर सर, education is a part which today is being looked at very seriously. In this mess up, 10वी जावं 12वी जावं, last final year of graduation जावं, people are scared whether it's going to be online or offline exams. Online exam जे आसा ते लोक आन्सर करूंक शकतात. पूण जे ऑफलायन आसा तांकां इल्ल्यान फाटले पोर्शन मेळूंकूच ना, ते फुडें कशे वतले? तांकां एग्जामीचे कंटेंट खंय मेळा? अशें स्कूल वायज अजून पर्यंत ऑनरेबल सीएमान सर्वे केला काय ना हो प्रश्न पडटा. आणि तेन्ना स्पिकर सर एक दिसता की प्रायम मिनिस्टर श्री मोदीन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हाडपाची केल्ली आसा. बरी गोष्ट. आवर एज्युकेशन पॉलिसी वी नीडेड टू कम, वी नीडेड थिंग्स टू कम इन प्रॉस्पेक्टिव्ह, वी नीडेड थिंग्स टू बी कमिंग अहेड. पूण प्रश्न खंय पडटा स्पिकर सर? स्पिकर सर, प्रश्न पडटा की हो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा ती असेंब्लीन येवन डिस्कस जावपा जाय. आज 2 कमिटी काढल्या, हाय सेकंडरी कितें 2 कमिटीज काढल्या. एक कमिटीन 3 मिटिंग्यो घेतल्या, एक कमिटीन 1 मिटिंग घेतल्या. लोकांचे विचार कितें? एवरीवन हॅज अ, एवरी स्टेट टिपोग्राफिली इज डिफरंट स्पिकर सर. वी फॉलो अ सिस्टम ऑफ फेडरलिझम. ताज्या खातीर एवरी स्टेट कॉपरेट्स एंड डज एवरीथिंग टू एन्श्युअर दॅट वी आर स्ट्रॉंग. आणि ताज्या खातीर इफ वी आर लुकिंग एट अ स्ट्रॉंगर स्टेट आनी भुरग्यांक घट करतले जाल्यार द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी कमिंग हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रॉंग. आणि ती करतले जाल्यार स्टेक होल्डर्सांक घेवन, आमदारांक घेवन असेंब्लीन उलोवप, डिबेट करप, एक दिसाचें डिस्कशन मागप हें म्हत्वाचो आसा स्पिकर सर. आज स्पिकर सर, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ NEP आसात, उलोवचें पडटलें. वी नीड टू अंडरस्टँड वॉट इज द इशू. देर इज अ रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम द आर्चडिओशन बोर्ड ऑफ एज्युकेशन. तांणी कितें हें केलां सजेस्ट, तांचें सजेशन कितें स्टेटस आसा, सरकार कितें करूंक सोदता, ही पॉलिसी पयलीं कळोवची पडटली. स्कुलां कन्फ्यूज आसा, स्कूल मॅनेजमेंट्स कन्फ्यूज आसा, फुडें कशें आसतलें. कित्याक जी सिस्टम आशिल्ली 4+6+2 ती आतां जातली 5+3+3+4. ही सिस्टम जेन्ना चेंज जाता स्पिकर सर, आनी ती बी जुनान हो सरकार हाडूंक सोदता. वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ जेन. वी कॅनॉट लूज मोर टायम. आमी स्पिकर सर आज आत्मनिर्भर गोंय आणि स्वयंपूर्ण गोंय उलयतात. आत्मनिर्भर जाल्यार गांवांत जावचें पडटा स्पिकर सर. आणि गांवांत जाल्यार गांवांत पंचायती आसता, पंचायतीचे विशय समजुचे पडटा. आज स्पिकर सर, द गव्हर्नर्स एड्रेस डज नॉट फायंड द मेन्शन ऑफ द 3rd स्टेट फायनान्स कमिशन. कित्याक? ही इज अपॉइंटेड बाय देम.
The third state finance commission is appointed by them. The third state finance commission decides on the allocation of revenue collection taxes fees खंयचे आसा between the state government and local self government bodies like municipalities and panchayats. समज हेच जायना, तुम्ही ऑक्ट्रॉय बंद करता, बाकीचे बंद करता, पंचायतीक खंयच्या सायडीच्यान आत्मनिर्भर जावपाचो प्रश्नूच येना स्पीकर सर. आणि थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशन गव्हर्नराच्या एड्रेसान ना. म्हाका दिसता गव्हर्नर आतां समज पळोवंक गेलो सुद्दां जाल्यार बी सरप्रायज हाऊ इट इज नॉट देर. स्पीकर सर, आज आमी गांवां शेती वाडोवंक सोदता. शेती वाडयतले जाल्यार शेतकऱ्यांचे विशय समजूंक जाय. अनफॉर्च्युनेटली ऑर फॉर्च्युनेटली आमच्या शेतां भितर बांद आसा, मानशो आसा, रिवर आसा. बांद फोडप ही पयलींची पद्दत आसा. हांव महसूल खात्यात आसतना म्हज्या कडेन स्पीकर सर आय स्टार्टेड गेटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टँडर्ड एसोसिएशन. खूब जाणांक आवडलें ना, खूब जाणां तातूंत टॉपिक सपोर्ट करपाक घेतलो. बाब दयानंद सोपटे वॉज क्वायट एग्रेसिव्ह दॅट टायम टू डू दीस वन्स अँड फॉर ऑल सो दॅट देर आर सिस्टम्स आनी शेती वाडटली म्हणून. आज कितें जाला स्पीकर सर, पयर आमच्याच परवरीच्या मतदारसंघात जो रिपेर जावपाचो आशिल्लो बांद तो अजून ऑक्शना शिवाय काम करता, शेतान उदक सोडटा. शेतां शेतकरी जितले ताणें पीक घाल्लें तें सगळें गेलें. खारसाण शेतान आयली, आतां 3 वर्सां तरी शेत जावचें ना. आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें येता, 2500 रुपया येतले. तांणी आज घाल्ली मेहनतूच 50,000ची आसतली. उत्पन्न सोडून दियात. आनी तुमी आत्मनिर्भर करतले जाल्यार तुमी पयले सिस्टम जाग्यार हाडचे पडटले. पुलिसेक सांगलें, डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, मामलेदाराक सांगलें, सगळ्यांक जे एजन्सीज आसा सगळ्यांक सांगून दिलें. खंय स्पीकर सर, कोणाक खंय नुस्त्यांच्यो पिशव्यो पावता हांव नकळो. मायकल म्हणटा खंय पोय आसा म्हणून. पोय आसा जाल्यार ताणें दाखोवची. पूण स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा की हे विशय गोंयचे आनी हे गोंयच्या हातूंतल्यान कित्याक आमकां जाय, समज आमी सारके शेती करतले, बाकीचे करतले, आत्मनिर्भर गोंय खरें हाडटले जाल्यार ह्या टॉपिक्सांचेर स्पीकर सर आमकां लक्ष घालचेंच पडटलें. आज सरकार स्पीकर सर 5 मिनटां स्पीकर सर आज सरकार टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट आनी 10,000 एम्बिशियस जॉब्स. स्पीकर सर 10,000 एम्बिशियस जॉब्स करच्या पयलीं सरकारान जे सध्या टेम्पररी आसात इन PWD मेजरली ऑर अदर डिपार्टमेंट्स, नॉन टेम्पररी आसात इन PW ऑर अदर डिपार्टमेंट, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आसा 8 वर्सां काम केल्ले लोक where salary parity is not there, where they are not getting any support from the government and are like daily paid workers पेक्षा कमी सॅलरी. तांकां पहिले रेग्युलरायज करपाक कशें करतले दाखोवचें पडटलें स्पीकर सर. बेटे 10,000 जॉब करतल्यो म्हणून सांगून जावपाचें ना. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान बाबूचे आसात, तांकां पहिले रेग्युलरायज करा. तेन्नाच दाखयात की तुम्ही खरे बारीक समाजाच्या लोकांचो सरकार म्हणून. की बारीक बारीक लोक स्पीकर सर 10-12 हजार करून लग्न जाल्ली बायलां 8 वर्सां, दादलो 40 वर्सां क्रॉस जालो, तांकां आनी फ्युचर कांय ना. वी नीड टू टेक अ व्हेरी करेक्टिव्ह स्टेप इन दीस. सेकंडली स्पीकर सर 196 प्रोजेक्ट्स IPP talks about 32,000 jobs म्हणटा. अनएम्प्लॉयमेंट वी आर एट द हायेस्ट. 1.5 वर्स जाले स्पीकर सर ह्या सरकारान कितें केलें एम्प्लॉयमेंटाच्या हातून, जाल्यार 9 म्हयने आमी रावले. सिंगल विंडो क्लियरन्स आशिल्लें. आज IDCन सांगून म्हाका कितले प्लॉट दिले ते. इंडस्ट्रीज कितल्यो सुरू जाल्यो त्यो. इन्व्हेस्टमेंट उलोव नाकात. इंडस्ट्रीज कितल्यो तुम्ही सुरू करून दाखयल्यो त्यो दाखयात. एक SEZचे पैसे विथ इंटरेस्ट तुम्ही दिवंक गेले, दोन्ही एग्री झाले. आज ती सुद्धा तुम्ही जागा वापरून काढू ना. आज IT खातीर जागो ना, IIT खातीर जागो ना, जाल्यार तुम्ही खंय
सांगता स्पीकर सर, आयटीची पॉलिसी बंद पडली. हे नेक्स्ट म्हयन्यान आयटी पॉलिसी बंद पडटा. लोक रावल्या फुडें कितें जातलें? अँड दीस फियर अँड एंग्जायटी इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्केअर इन द यूथ हू आर ट्रायंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. स्पीकर सर, आमी एक सादें काडलें. जॉब गिवर आनी जॉब सिकर हाजें यंत्र लागीं हाडपाक. हेंच लागीं केलें जाल्यार एवरीबडी नीड नॉट बी डिपेंडंट ऑन गव्हर्मेंट जॉब्स. We can give them opportunities of self-employment. We can give them opportunities of good, high-paying jobs. हांवें US कंपनी हाडली स्पीकर सर, विस्टिऑन म्हणून. ह्या सरकाराक सांबाळपाक जायना. स्टार्टिंग सॅलरी ऑफ अ बॉय हू इज अ फ्रेशर इज 45,000 रुपीज. एक वर्स काम केल्ले 1 लाख रुपया मेळपी मनीस त्या इंडस्ट्रीक हे सांबाळूंक शकना. ती इंडस्ट्री म्हाका म्हज्या नजरेक आयिल्ल्या प्रमाणे इज पॅकिंग अँड गोईंग बॅक. आज स्पीकर सर तांणी 40 सुद्दां लोक आमचे एम्प्लॉय केल्या in a part which is a specialized thing. Who is losing? They are not losing. They are Fortune 500 companies. They will find somewhere else. तांची 4 युनिट्स ऑलरेडी इंडियेक आसा. आमी भीक मागून हाडिल्ले. आज तांची वेवस्था कितें आसा? कोण पळयता तांकां? कितें पॉलिसी वापरतात? हो प्रश्न आसा स्पीकर सर. कायदे आमी उलयतात बारीक मनशाचे. बाबू सदांच म्हणटा सरकार बारीक समाजाचो. बाबू सारकेल्या मनशान आज टॉपीक घेवंक जाय. टेनन्सीची केसीस कितें जाल्यो? एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट 2017 हांवें हाडिल्लो. 3 वर्सां भितर टेनन्सी सगळ्यांक दिवची, नाल्यार ताजें डिसिजन जावचें म्हणून करपाचें आशिल्लें. सगळ्यो केसी आयल्यो परत मामलेदार कोर्टान. खंय गेले तुमचें सरकार? खंय गेले ते केसी? आनी ना जाल्यार तुमी आज एज अ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जावन जाल्यार सरकारान बरोबर रावन जे 3 वर्सां जाल्या स्पीकर सर, तांकां डीम टेनंट म्हणून करून दाखोवचें. तेन्नाच खऱ्या अर्थान कळटलें की हो सरकार बारीक समाजाक हेल्प करूंक सोदता म्हणून. IITचो विशय स्पीकर सर, इट्स अ इलेक्शन फार्स. हांव तुका सांगता स्पीकर सर, तो IITचो विशय खंयच वचचो ना. परत मेलावलीत येतलो इलेक्शना मागीर. ना जाल्यार चीफ मिनिस्टरान ह्या असेंब्लीन सेकंड लोकेशन खंयचें आसा तें डिक्लेअर करचें. ऑल्टरनेट लोकेशन ऑफ IIT चीफ मिनिस्टर हॅज टू डिक्लेअर की हांगा वतले आनी हांगा वचचें ना. वयर अशें वयल्या वयर वाऱ्यार रावन कांय जावचें ना स्पीकर सर. हो जो आज भितरल्यान जे उलयता तें आज तुका खरेंच मनांतल्यान उतरां भायर सरता स्पीकर सर. कित्याक ह्या विशयांचेरूच लास्ट 1-2 years अ कॉमन गोवन हॅज बीन रनिंग पिलर टू पोस्ट. DSS, गृह आधार, लाडली फावर करना. आमचेच पयशे आमकां मेळटा इन अ डिफरंट फॉर्म ऑफ अ स्कीम. 5,000 डायरेक्ट ट्रान्सफर करता म्हणून जे जुमला सांगतात. थंय 15 लाख आशिल्ले, हांगा 5,000 आयले. चीफ मिनिस्टरान सांगलें. आनी कोर्टान वचून 5 म्हयन्याचे DSS पिलर टू पोस्ट धांवून लोकांक कोर्टाच्या आदेशा वयल्यान सरकारान 5 म्हयन्याचे DSSचे पेमेंट दिला. ही आज समज चल्ला स्पीकर सर, जाल्यार इट इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक ट्वायस वेर वी आर. इम्पॉर्टंट स्पीकर सर आसा एसेन्शियल कमोडिटीज. सगळी दर वाडल्या. मार्केटान बेळगांव गेलें सवाय मेळटा. आनी सवाय अशें तशें न्हय, बरेंच सवाय मेळटा. कांद्याचें हांवें एग्जाम्पल घेतिल्लें. 32 रुपया बेळगांव आसतना हांगा 44 रुपया आशिल्लो. 12 रुपया कित्याक एक्स्ट्रा आशिल्लो हांव नकळो. वेन वी हॅड अ प्रॉब्लेम ऑफ ऑनियन्स. सेम हॅपन विथ टोमॅटोज. बारीक बारीक इश्यू आमी घेवन गेले. पेट्रोल डिझल जे बारीक बारीक मनशाक दिसाक लागता. एवरीथींग वील कीप ऑन टॉकिंग. पूण आमी 2 मिनटां चोपयता स्पीकर सर. आमी ह्या 60th इयर ऑफ लिबरेशनान आसा. आनी खरें ट्रिब्यूट चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स दितले जाल्यार तांकां योग्य दिशेन आज जी टॉपीक आमी घेतल्या. आय विल नॉट बी रिपिटेटीव, पूण थंय पळोवंक जाय पर्यावरणाच्या हातूंतल्यान वेदर इट इज मोलें. The chief minister has to have the guts to stand up and tell the center की आमकां हे प्रोजेक्ट्स नाका, गोंयकारांक नाका, कोळसो नाका. हे सांगपाची गट्स ह्या सरकाराक दाखोवन दिवची पडटली. तेन्नाच म्हणूंक शकता की हो सरकार कापास जातीचो सरकार म्हणून. नाल्यार हांवें म्हणलां तशें स्टॅलिन चिकन फेदर प्लकर. कोंबडी दवर, पाकां काड, दुखय ताका, मागीर तांदूळ दी, कोंबडी ओगी जाता. विसरता ती आपली पाकां काडल्या म्हणून. तशें तुमी आज गोंयकारांची परिस्थिती करून दवरिल्ली आसा स्पीकर सर. ती न करता आय फील फ्यू इश्यूज which our honorable chief leader of opposition has addressed. I will not be repetitive on that, but I would only want that this government starts looking at issues which are in the interest of Goa. आणि एक इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर, सोपोवच्या पयलीं लोक आयुक्ता. लोक आयुक्ता केल्लें कित्याक? लोक आयुक्ता केल्लें आमचे करप्ट प्रॅक्टिसीस बाकीचे इश्यू आसा ते सांबाळपाक. आमचो एकटो आमदार म्हणटा लोक आयुक्ता इज अ स्कॅम. तो लोक आयुक्ता आनी कोण? They have been judges, speaker sir.
and every reflection of a judge or a statement carries weight. आणि तेन्ना स्पीकर सर लोक आयुक्ताचो विषय जेन्ना येता, आज आमी नवा लोक आयुक्ता पळयता आसतना वी आर लुकिंग एट लिक्विडेटिंग दॅट होल एक्ट इटसेल्फ. गुजरात इज अ बिग स्टेट. गुजरातान opportunities are much high, investments are much high, but still, Speaker Sir, we ensure that the Lok Ayukta Act in Gujarat is very strong. गोंय धाकटे, कित्याक भंय, कसलो भंय, आनी समज लोक आयुक्ता तो सगळो तुतलेस करतलो, तो एक्ट एमेंड करच्या पयलीं एक्ट कॅन्सल केल्लो बरो. कित्याक बेटर ते सॅलरी त्या बशिल्ल्या लोकांक कित्याक जांकां पावरच ना. स्पीकर सर, last but not the least is what we have to think about as we take things ahead. Speaker Sir, the principles of transparency in governance and citizens' welfare आज सगळी गेल्ली आसा. कित्याक गव्हर्मेंट कीप स्प्रेडिंग मिसइन्फॉर्मेशन. मेन इश्यूज आसूं, म्हादय आसूं, मोल्या आसूं, तांचो डिस्ट्रक्टीव इम्पॅक्ट बायोडायवर्सिटीचेर कितें आसतलो हो विशय अजून पर्यंत क्लॅरिटी मेळना. I would expect that the government, instead of playing to the gallery of only being on an election campaign, कित्याक खूब जाणांक तकलेन गेला ZP इलेक्शन जिखले म्हणून. ZP इलेक्शन 33% घेवन जिखना कोण. We congratulate them for having played it well, but गोंयकार पिशे ना. ते फुडल्या इलेक्शनाक दिश्टी पडटले. पूण whatever requires to be done in terms of governance, Speaker Sir, this government has not been able to do justice to the people of Goa, and this will be seen very soon in the elections to come. Prasad Gaokar. Speaker Sir, आमचे कलेग श्री ग्लेन डिसोजा तशेंच दयानंद सोपटे आनी सुभाष शिरोडकर हांचो गव्हर्नराच्या हाजेर मोशन मूव केल्ले कडेन आसा, ताजेर उलोवपाक हांव हांगा उबो रावल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर, अशें म्हणटा की गव्हर्नर जो एड्रेस आसा तो एड्रेस एक राज्याची दिशा दाखोवपी एक डॉक्युमेंटरी. राज्य कशें चलपा जाय आनी खंयचे पद्दतीन वता हें समस्त सभागृहाक आनी तशेंच सभागृहाच्या भायर गोंयभर आमचे सगळे लोक जे आमकां आयकता हांचे मुखार केल्लो वता. पण जेन्ना पयर राज्यपालान आपलें अभिभाशण केलें आनी तें निकतेंच म्हाका दिसता 3 मिनटां भितर सोंपयलें. टेबलाचेर नो डावट टेबलाचेर ले डावन केल्ले कडेन आसा, पण 3 मिनटां भितर सोंपयलें. आमकां एक्झॅक्टली जाणा जावन घेवपा जाय की एक्झॅक्ट हे 3 मिनटां भितर सोंपपाचें कारण कशें कितें. कारण भायर जेन्ना आमी पळयता की राज्यपाल पयलींच इफीच्या फंक्शनान उलयलो किंवा काल आमचे वोटर्स डे आशिल्ले त्या फंक्शनान उलयलो. खुबसो टायम ताणें उलयन काडलो, पूण हांगा सभागृहाक फक्त 3 मिनटां म्हळ्यार हें सगळें ठरोवन आयलें काय कितें असोय खंय तरी प्रश्न पडटा. कारण आमी जेन्ना गोंयचो विचार करतात तेन्ना गोंय आयज काणकोणच्यान पेडणे आनी वास्कोच्यान धारबांदोड पर्यंत जे समस्त विशय जे आज ग्रासलेले आसा गोंय लेवलाचेर, जे वेगळे वेगळे इश्यू आसा जे गोंयाक खंय तरी एक गोंयची फुडार कितें ह्या विशयाचेर डिस्कशन आयज सगळे तरांचे लोक करतात. तेन्ना हे इश्यूज जे आयज जो एड्रेस गव्हर्नरान दिल्ले कडेन आसा तातूंत भितर खंय तरी कमी आसा आनी पूर्ण पर्यंत हो जाल्ले कडेन ना अशें आमकां दिसता. स्पीकर सर, एक सांगून दिसता की जवळ जवळ 40 वर्स पयलीं एक फिल्म रिलीज जाल्लें शोले म्हणून, आनी तातूंत एक डायलॉग आशिल्लो, भुरग्यांक आमी मुद्दम भिवयताले. कितें म्हणटाले की बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा. आयज जेन्ना पॅन्डेमीक फेब्रुवारी म्हणजे मार्चांतल्यान जेन्ना चालू जालें अखंड भारत देशभर, आमकां खबर आसा की हे कोवीड ह्या सिच्युएशनांतल्यान आमकां कशें भायर पडप हे प्रत्येक मनशाक एक वेगळो प्रश्न पडलो. पूण हें जेन्ना सुरू जालें तेन्ना गोंयच्यान एक नवो डायलॉग चालू जालो, भिवपाची गरज ना. हांव सांगूंक सोदतां की भिवपाची गरज ना जेन्ना आमी अशें म्हणटा तेन्ना 3 दिसांचें सेशन घेवन हें सगळें गुटलावपाचें कारण कितें. आमकां कसली भंय सांग 40 जाणांक बसले कडेन.
आयज जर अखंड गोंयाक आमचे वेगवेगळे प्रोग्राम जातात, जावं ती इफी जावं गव्हर्मेंट खंयचीच फंक्शन जावं किंवा गव्हर्मेंटाचे म्हणजे पार्टी बेस्ड लेवल फंक्शन्स भरपूर जाता. पयर जेन्ना वर्स आमचे काबार जालें, नवे वर्स चालू जालें, जवळ 40 लाख टुरिस्ट हांगा आयले. मागीर सगळे SOPचें व्हायोलेशन करून जेन्ना ही सगळी फंक्शन्स घडटा जाल्यार आमकां जेन्ना हांगा आसा तेन्ना आमकां ती SOP योग्य प्रमाणे आमी सगळें सांबाळून घेवन हें सेशन एक 3 ते 4 आठवड्याचें आमी कित्याक करूं शकना. कारण जेन्ना एक वर्स 1.5 वर्स हांगा फाटले एक वर्स जर आमी पळयले जायत जाल्यार सादारण म्हाका दिसता 6 दिसांवर असेंब्ली जाल्ले कडेन ना. आमी सामान्य लोकांच्यो ज्यो विशय जे आसा ते आज कच परत हांगा मांडपाचे हो एक खंय तरी प्रश्नचिन्ह पडटा. आयज कोवीड आशिल्लें, कमी जालें, परत मातशें खंय वयर सकयल जाता, पूण तरी सुद्दां प्रिकॉशन्स घेवन जर आमी हें सेशन वेल्ले जाल्यार लोकांचे विशय आयज वेगळे तरेन हांगा मांडपाचो आमकां एक मुद्दो मेळूंक शकता. जे मुद्दे 3 दिसां भितर आमी हांगा हाडूंक शकना. कित्याक गोंयाक आयज अखंड प्रश्नांनी ग्रासलेले आसा. विशय खूब आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर विशय आसा, FRCचे विशय आसा, OFD विशय आसा, मायनिंगाचे विशय आसा, ओपन डेफिनेशन फ्री तुमी म्हणटाले. CMान गेल्ले फावटी एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी ओपन डेफिनेशन सगळें फ्री जाल्ले कडेन आसा म्हणून ओपन डेफिनेशन. आयज पर्यंत तुमकां खबर ना. आयज पर्यंत टॉयलेट्स कितले लोकांक मेळ्ळे कडेन आसा. सामकी सामान्य बेजीक नीड. हांव बेजीक निडाची उलोवपाक सोदता, चड वयर घेतना. पूण आयज पर्यंत ओपन प्रसाद एक मिनिट. Under Rule 16(1) of the Rules of Procedure, I seek to move that the duration of the sitting be extended by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House has been extended by 1 hour. बेजीक नीड. जेन्ना CM ह्या गोंयच्या स्टेटीचो एक जबाबदार मनीस आनी अशा मनशाच्या स्टेटमेंट म्हणजे प्रत्येक पंचायती कडच्यान जेन्ना तांकां डिटेल्स गेले किंवा म्युनिसिपालिटी डिटेल्स गेले की सगळी ODF आमची फ्री सगळी जाल्ली कडेन आसा. आनी आयज जर एक्च्युअल रिपोर्ट जर पळयले, ग्रावंड रेडी पळयले जायत जाल्यार कितलेशेच लोकांक आयज पर्यंत टॉयलेट्स मेळ्ळे कडेन ना. लोक पयशे भरले टॉयलेट्स जाय, अजून पर्यंत लोकांक टॉयलेट ग्रांट जाल्ले कडेन ना. परत आता पयर कितें म्हणटा की तो फाटले तो आमचे बायो टॉयलेट आशिल्ले ते बंद केले आनी आतां परत नवी टॉयलेट जे आसा म्हणजे पयलीं PWD डिपार्टमेंट वर्कआउट करताना ताजेर परत खंय तरी कामकाज सुरू जावपाक लागलें. सो अशी तरी आसा, अजून तर काम चालू आसा जाल्यार ते फ्री म्हणून कित्याक सेंटराक तरी रिपोर्ट धाडपाक जाय आशिल्लो. ते बेजीक नेसेसिटी आमच्या लोकांक मेळपा नाका काय कितें, हो एक खंय तरी प्रश्न आसा. स्पिकर सर, फॉरेस्टाचेर उलयतले जाल्यार खूब आसा. हांव फॉरेस्टाचेर येतना थोडक्यात सांगूंक सोदतां की FRCची केसी स्पेशली किंवा आमच्यो वायल्ड लायफ फॉरेस्टा भितर जो विशय आसा हो विशय एक्च्युली आमी फाल्यां हाका घेतले कडेन आसा. म्हाका दिसता परत येतलो आमचो. पूण तरी सुद्दां थोडक्यात सांगपाक म्हणल्यार हो जो विशय आसा तो खूब मोठो विशय आसा. आनी जून म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टान ताका लास्ट डेट दिल्ली आसा June 21 पर्यंत की हो विशय हांगा सोंपोवपा जाय म्हणून. ह्या विशयाचेर खुलासो थोडोफार आमकां सरकारा कडेन जाय पडटलो कारण हो खूब मोठो विशय आसा. हांव परत जेन्ना हाजे येता त्या विशयाचेर हांव उलोवपाक घेतलो. आयज मायनींग म्हणटा आमी, गोंय मायनिंगान सगळे खंय तरी आतां थोडक्यात आमचे हें काडले नंतर थोडे खंय तरी चालू जाल्ले कडेन आसा. पूण जे एक्च्युअल मायनींग आयज पर्यंत चालू जावपाचें आसा तेजे अजून पर्यंत पाठपुरावो आमकां खंय तरी दिश्टी पडना. सुप्रीम कोर्टाक केस आसा, गव्हर्मेंट आपले स्टेटमेंट करता, कोर्टान हे केले कडेन आसा म्हणटा. पूण अजून पर्यंत ह्या लोकांक फुडें कशें व्हरपाचें किंवा मायनींग घेवन फुडें कशें वचपाचें हेजेर अजून पर्यंत सरकारचो कसलोच प्लॅन एक्शन ऑफ प्लॅन ना. ट्रायबल डेव्हलपमेंटाचे विशय जर उलयले जायत जाल्यार भरपूर विशय आसा, तातूंत खंय तरी वचपाचें ना. हेल्थ इश्यूज जे आसात, आमी कोविडा भितर खबर आसा की कोविड हे सगळ्यांनी हे केल्ले कडेन आसा. हेल्थाचेर आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान खुबशें काम केलां, आमी ना म्हणना, पूण मिसमॅनेजमेंट हो जाल्लो कडेन आसा कोविडा भितर. आनी आयज जर खरें तर हेल्थ इश्यूचो आमी विचार करता जाल्यार आयज ज्या ग्रामीण भागाक आमी आयज पर्यंत आज फॉर एग्जाम्पल म्हाजी सांगी भागाक आमी हॉस्पिटल मागिल्लें. कोविडाचे 4 दीस पयलीं तेजे टेंडर जालो आनी 4 दीस नंतर कोविड जेन्ना चालू जालें तेन्ना तेजे नंतर तो टेंडर बंद जालो. आयज तो परत काडपाचो प्रयत्नच करना कित्याक ऑलमोस्ट काबार जाल्ले कडेन आसा. आतां परत टेंडर काडप केन्ना, ते हॉस्पिटल जावप केन्ना, लोकांचो यूज जावप केन्ना, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या प्रमाणे. एज्युकेशन विशयाचेर जर उलयले जायत जाल्यार आमी सांगूंक सोदता की आयज पर्यंत कनेक्टिविटी जी आसा ती आमची रिमोट एरिया जी आसा, आमी एज्युकेशन जेन्ना फुडें व्हरपाक सोदता, आयज ऑनलायन एज्युकेशन म्हणपाक सोदता जाल्यार आयज पर्यंत रिमोट एरिया आमकां कनेक्टिविटी ना. कितलेशेच भुरग्यांक, म्हाजे एरियेक जवळ जवळ 12 स्कुलां आसा, जवळ जवळ 8 ते 10 स्कुलांनी कनेक्टिविटीच अजून पर्यंत सारकी मेळना. सो ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी फुडें विचारपाक सोदता, हो विशय आयज ह्या एड्रेसा भितर खंयच ना.
इंटरलँड टुरिझमाचेर उलोवपाचेंच ना, कित्याक इंटरलँड टुरिझम म्हणत आमी कितलीशीच म्हाका दिसता 3-4 वर्सां हांवें आयकत आसा, अजून पर्यंत इंटरलँड टुरिझमाचेर गव्हर्मेंट कसलेच विचार करपाचो प्रयत्न करना. JSIDCंतल्यान खुबशे प्रोजेक्ट आसा जे प्रोजेक्ट आयज कंप्लिशना येना. आज सांगी सारकें आमचें एक ब्रिज आसा, ज्या ब्रिजाची अत्यंत म्हत्वाची गरज आसा, पूण त्या ब्रिजाची वरवीं आज जर पळयलें जाल्यार काम आज सरकारान बंद दवरलें आसा. कित्याक म्हाका खबर ना, पयलीं काम चालू आशिल्लें, कोवीड आयलें म्हणलें बंद जालें. कोवीड बंद जातकीर ऑलमोस्ट सगळ्या खातीर काम चालू जाल्ले कडेन आसा. जाल्यार सांग्यावयल्या ब्रिजाचें काम जायना. एलिगेशन जायत आसा, पूण सांग्यावयल्या ब्रिजाचें काम जायना. जाणून बुजून करना काय कितें, हो विशय आसा. अशें आनी भरपूर आसा जे स्कुल्स आसा अजून रिमेंटेन करपा आशिल्लीं, स्कुल्साचें सगळें अर्दवट काम दवरले कडेन आसा. कॉन्ट्रॅक्टराक अजून पर्यंत आयल्ले कडेन ना. ती स्कुलाचें काम इनकम्प्लीट आसा, अजून पर्यंत कंप्लीट जाल्ले कडेन ना. एग्रीकल्चराचेर येतना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या दिसा संजीवनीचो विशय आशिल्लो. कितलीशेच वर्सां जालीं ती संजीवनी आतां जवळ 2 वर्सां कंटिन्युअस बंद आसा. एजिटेशन करून जेन्ना आमी रस्त्यार देंवले ते नंतर थोडीफार सरकारान उतर दिले कडेन की संजीवनी चालू करता म्हणून. आतां ह्या फ्लोराचेर हांव शेवटची संजीवनी सरकारा कडेन मागता, CMA कडेन मागता की तांणी ह्या विशयाचेर कितें पळय तो म्हणजे फुडले ताचे पाठपुरावो आसा तेणी हांगा तो क्लियर करचो आनी तेणी एक्झॅक्ट संजीवनी बद्दल विशय विचार कितें केलो कडेन आसा तो हांगा क्लियर करून तेणी घेवचो. IITचेर उलोवपा जाल्यार भरपूर आसा. IIT पयलीं काणकोणाक आयली, जवळ 4 ते 5 वर्सां पयलीं साकून विशय आयकता आमी. काणकोणाक आयली, काणकोणांतल्यान रिजेक्ट जाली. आमकां सांग्याक घेवची म्हणून आमी खूब प्रयत्न केले. सांग्या भागांतल्यान 3 सायटी आमी गव्हर्मेंटा मुखार दवरल्यो. 2 गव्हर्मेंटाच्यो आशिल्ल्यो. पयली जी सायट आसा तातूंत भितर खंय तरी थोडेफार लिटिगेशन आशिल्लें, क्लियर करपाक कांय हरकत नाशिल्लें गव्हर्मेंटाक. तरी सुद्दां दुसरी सायट दाखयली गव्हर्मेंटाची, तिसरी दाखयली एक प्रायवेट कॉन्स्टिट्युएन्सी. तरी आसतना हांगच्यान सगळें गुटलान ती 70 व्हरून त्या लोकांक ती त्रास जाता. कित्याक हांवें जी सायट दाखयल्ली ती सायटीचेर एक पर्यंत लोकांक त्रास जावपा सारकें कांय नाशिल्लें मेजर. पूण तरी सुद्दां ती वेली आनी 70 व्हरून घातली आनी आयज 70तल्यान जशें आमी उदक म्हणले कडेन आसा की आमचे ओपोजिशन आमचे हांणी म्हणलें, लिडर म्हणलें की विड्रॉवल सिंड्रोम म्हणून. खरेंच आयज त्याच परिस्थितीन जेन्ना IITचो विशय शेळी मेळाव्याच्या लोकांक आज सॅल्यूट करता, कारण तेणी खऱ्या अर्थान विशय IITचो वेगळो आशिल्लो पूण लोकांचो विशय आशिल्लो तो आयज जमनीक लागून आशिल्लो. त्या जमनीचो हक्क आजून पर्यंत तांकां मेळ्ळो. अखंड आमगे गोंयभर हे विशय जाल्ले कडेन आसा. थंयच अशें न्ही जाल्यार आयज पर्यंत जावं खंयचे कुमेरी म्हणा किंवा गव्हर्मेंटांतल्यान जितले पळय जमनी मेळपाचे ते जमनीचो विशय आयज पर्यंत खंयचेच गव्हर्मेंट सुटा करपाक ताका कमी पडले कडेन आसा. सरकार टायम टू टायम उतर करता पूण त्या उतरा प्रमाणे आयज फुडें वचपाक खंय तरी सक्षम जायना अशें म्हाका तरी दिसता. आनी हाका लागून ओवरऑल जर विशय आसा ते सगळें पळयले जाल्यार सरकार सगळें गुटलावपा सुद्दां दिसता. ह्या हितून भितर पोलीस स्टेशनाचो विशय आयलो, पोलिसाचो विशय आयलो जाल्यार एक खास करून सांगूंक सोदता की सांगे भागा भितर ह्या हातूंत भितर नॅशनल लेवलाचेर 5वी लेवलाचेर पोलीस स्टेशन आमचें खंय तरी स्टँड आउट जालें नॅशनल लेवलाचेर. जाल्यार आमचें 15 ऑगस्ट फंक्शनाक हांगा फंक्शन जाता, 26 जानेवारी परत फंक्शन जाता. आमच्या पोलीस स्टेशनाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांक किंवा बाकीचे तांकां एक मान असो हक्क म्हणून तांकां एक हांगा गोंयच्या भागाच्या स्तराचेर तांकां थोडो सुद्दां तांचो विशय खंय तरी येना, फक्त पुस्तकान बरयला आनी काबार केला. कितें पर्यंत योग्य दिसता जेन्ना एक पोलीस स्टेशन 5वी लेवलाचेर स्टँड आउट जाता जेन्ना ताका गोंय स्तराचेर ताजे अभिमान जायना तेन्ना खंय तरी दुखता. आनी ताका लागून न्यू बिल्डींग तशीच घेवपा आशिल्ली पोलीस स्टेशनाची. न्यू बिल्डिंगेचें काम म्हणजे जे विशय जे आसा म्हणजे जी फायल जी आसा ती टोटली क्लियरम जाल्ले कडेन आसा. अजून पर्यंत ताजे फायनान्शियल एप्रुवल करपाक आमकां खंय तरी प्रॉब्लेम करतात. पंचायत इश्यू म्हळ्यार तुमी पळयल्यार सांगे भागा भितर एका पंचायतीक 2 सरपंच काम करपाची परिस्थिती आज आयिल्ले कडेन आसा. हे कित्याक लागून एक सिलेक्टेड एक इलेक्टेड हे कित्याक लागून जाता? खंय तरी गव्हर्मेंट एजन्सी गव्हर्मेंट तातूंत भितर इंटरफियर जाता आनी ताका लागून अशी गोश्टी घडटा. सो हाजेरूय आयज उजवाड घालपाची आयज CMAक गरज आसा. आमी म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा पूण जेन्ना हे स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या हातूंतल्यान जेन्ना ऑफिसर्स वेगवेगळ्या तालुक्या भितर वेगवेगळ्या हितून भितर हांगा नेमले कडेन आसा काही प्रमाणात ह्या पळयले जायत जाल्यार हे ऑफिसर्स एक्चुअली ह्यो स्किमी फुडें व्हरपा खातीर प्रयत्न करता काय तातूंत पॉलिटिकली लोकांक मोटिवेट करपाचे प्रयत्न करता आनी इलेक्शन जिखपाचे प्रयत्न करता अशेंय बी दिश्टी पडटा. 2 म्हयने पयलीं जेन्ना आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून आनी ऑफिसरांक हें केलें जाल्यार जेन्ना ग्रावंड लेवलाचेर रिलेटीव पळयता तेन्ना ऑफिसर एक्चुअली ज्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो स्किमी आसा आमच्यो मोठ्यान कितें करतात ज्यो स्किमी पयलीं साकून चलत आसल्या तेजी वेगळ्यान तुमी कितें केल्ले कडेन आसा तें दाखोवन दिवचें.
जेन्ना आमी ऑफिसर भितर धाडटा आनी आत्मनिर्भर करपाक सोदता तेन्ना तुमी वेगळे कितें केल्ले कडेन आसा, वेगळे विशय कितें लोकां कडेन घेवन गेल्लो आसा तो तुमी दाखोवन दिवचो. कारण त्यो स्किमीच्या माध्यमांतल्यान त्याच हितून भितर त्याच लोकांक एक वेगळे तुमी पेरतात. इलेक्शन कशें येवपाचें, इलेक्शनाक कशें मत मारपाचें हें पेरिल्ले कडेन आसा आनी हें आसा, हाची उदाहरणां आमचे कडेन आसा. आमी जाल्यार आमी सांगूं शकतात. एक बँक आसा, एक बँकेची गाडी जेन्ना आयज आमी जे आमचे म्हणजे घरच्या बायलांक जेन्ना आमचे जे पयशे वतात, एक माध्यम म्हणटा ती बँक आसता. 2 कडेच्यान ना 5 मिनटां. एक माध्यम म्हणटा ती 2 बँक आसता. पयलीं लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून एक बँक आसली, ते बँकेन आपली एक ATM गाडी खंय तरी लोकां सर्विसी खातीर हाडली आनी ती गाडी जेन्ना एक्चुअली लोकल भागांनी भोंवता, म्हाज्या भागान तरी हांव सरळ सांगपाक सोदतां की त्या भागां भितर एक्चुअल डायरेक्टली इलेक्शन जाता. एक स्कीम गव्हर्मेंट इंट्रोड्यूस करता, ते स्किमीचो फायदो प्रत्येक लोक आमचा कोणाक घेवपाक आसता घेवपाक मेळटा ते घेता. सो माध्यम गव्हर्मेंटा पयशे लोकां पर्यंत पावोवपाक, बँक ही माध्यम आसा. लोकांक एक त्रास जावचे न्हू म्हणून जे मार्केटान येवन लोक आपले पयशे काडटात बँकेन, त्रास जावचे म्हणून घरा कडेन जेन्ना दिवपाक वता थंय गेल्या नंतर कांय प्रमाणात विशय असा जाता की ह्या मनशाच्या हातूंतल्यान हे पयशे पास जावन तुमकां आयले कडेन आसा. पयशे पास ऑलरेडी जाल्या न्ही रे, फक्त सिमकेन पावपा जाय. गेल्ले 4-5 म्हयने तुमी पयशे दिले ना, अकस्मात हाडटा आनी दितात आनी कोण तरी XYZ मनशाचें नांव घेता, हे पयशे तुमकां पावपा जाय म्हणून मी प्रचार चालू करपाक घेतले की गव्हर्मेंटान हें पळोवपा जाय. सरकार परपर सांगता आपूण प्रामाणीक आसा म्हणून, पूण प्रामाणीक आसून चलना. प्रामाणीक आसतना आयज आमी पळयता की लोकायुक्त सारके जेन्ना विशय हांगा आसात, जो लोकायुक्ताचो कायदे पयलीं साकून आशिल्ले, आज तेजो पूर्ण अधिकार जो आसा तो खंय तरी सारको मायनसान घातलो कडेन आसा. तुमकां ज्यो गोश्टी कितें करता तातूंतल्यान सुटून पळवाट काडपाक काम करताय तुमी, हो खूब विशय विचार करपाचो आसा. कारण लोकायुक्त सारके जे अध्यक्ष आसा आमचे रोहन बाब खंडे उलयले, हो विशय एक वेगळे तराचे तुमी जेन्ना एस्टाब्लिशमेंट केल्लो तेन्ना ताका पूर्ण अधिकार जर ना जाल्यार ते कशाक कित्याक लागून ते करपाक जाय. आयज तुमी तातूंतले सगळे विशय जे आसा ते निराकरण करपाक सोदतात आनी तातूंतल्यान तुमी नेमकेच कोणाक सुटका दिवपाक सोदता हें आमकां खबर ना. कारण मोठे आज सांगपा म्हळ्यार म्हाजेर सुद्दां जेन्ना एलिगेशन कांय प्रमाणात IITक लागून एलिगेशन आयली, आयज CMान आयज हांव सांगूं सोदतां की ह्याच हेजेर रावन की जे लोकांचे करप्शनांतल्यान किंवा नाका आसलेल्या हातूंतल्यान जेन्ना विशय फुडें वतात, म्हणजे तेंची डबल इन्कम तेंचे बँक बॅलन्स चॅक करचे नाजाल्यार आमचेय चॅक करचे. जेन्ना आमचेर एलिगेशन आयलें की ह्या IITच्या हाका लागून एक आमी एजंट कितें जाले कमी आसा म्हणून, जाल्यार त्या एलिगेशनांतल्यान आमचेय बी बँक बॅलन्स चॅक करचो. तातूंतल्यान कितें खरें आसा आनी कितें सत्य आसा तें ऑनरेबल CMाक आमचे कळपा खातीर म्हणून. आनी म्हणून हातूंतल्यान हांव सांगूं सोदतां की आयज वेगवेगळे विशय जे ह्या हातूंत भितर घातले कडेन आसात गव्हर्नर एड्रेसाचेर, तातूंत इतलें सांगूं सोदतां की गोंयचे भितर कोळशाचो विशय धर, आयज कोलान सगळ्यांक खबर आसा की कोळसो हो कोणाकच नाका, तरी सुद्दां हो विशय हितून आयिल्ले कडेन ना. आयज आमचे पावर प्लांट जो येवपाक आसा ताजो विशय कोणाकच नाका, तोय विशय हातूंत घातलो कडेन ना. IITच्या विशयाचेर हातूंत कांय क्लियरन्स ना, म्हादईच्या विशयाचेर हातूंत कांय क्लियरन्स ना. अशे वेगवेगळे विशय क्लियरन्स नासतना ह्या हितून भितर हांव इतलें सांगूं सोदतां की हो जो गव्हर्नर सांगता उरले कडेन आसा तो आमचो ओपोज आमी करूं सोदतात. आनी जी गोंयच्या लोकां खातीर वेगवेगळे वाटेन जे वचूंक सोदता, गोंयच्या लोकांक फुडें व्हरपाक सोदता काय फाटीं दवरपाक सोदता, हेजे पूर्ण विशय सरकारान विचार करचो आनी फुडें वचचें इतलें हांव मागतां. जी विशय हांगा मांडले कडेन आसा तेजेर थोडक्यात स्पश्टीकरण आसा तें आमचे ऑनरेबल CMान दिवचें इतलें सांगता आनी म्हजे 2 शब्द सोदतां. थँक्यू. मेंबर चर्चा आलेमो. स्पीकर सर, जे गव्हर्नरान 25 पळय एड्रेस केला चलयलें जाल्यार सारकें बेस्ट. आनी अशें तरी हो एड्रेस तरी सारको जर आमी सांबाळ जायत जाल्यार गोंयांत बरें जातलें. स्पीकर सर, आज गोंयांत 2 भाशे आमकां इनकम आहा. एक म्हणटा तो टुरिजम आनी एक म्हणटा तो मायनींग. मायनींग सद्याक आतां बंद आहा. मायनिंगाचेर तुमी खूब ट्राय कोताय पूण आजून मायनींग स्टार्ट जायना. फकत कितें डांप केलो आहा तें कितें तुमी आतां तें बारीक बारीक कोताय. बरें. स्पीकर सर, आयज तरी संवसारांत तरी गेले जायत, आख्ख्या संवसारांत अमेरिका वच, इंग्लंडा वच, इताली वच, गाल्फ वच, खूंय वच,
द बेस्ट टुरिझम हब पळय म्हणटा तें गोंयांत. सर म्हाका आवड आसा ह्या हावजांत 89 हांव येयल्लो पयलोच पयलोच मुखेलमंत्री जालो, उतराक देयलो, कोणाक दिलो, चान्स दिलो. आनी जेन्ना संपलोलो डॉक्टर विली टुरिझम मिनिस्टर आसलो. आनी तेन्ना स्पिकर सर दोन पार्ट्यो, एक म्हणटा जे तुमी MG आनी एक म्हणटा काँग्रेस. तेन्ना MG आनी काँग्रेस. तेन्ना प्रॉब्लेम अशें जालें, हांवें एक विचार केलो, कित्याक हांव पयलो एक सिमेन, हांव पयलो पॉलिटिशियन न्हू, म्हाका लोकांन पॉलिटिक्सान हाडला. हांव पॉलिटिशियना म्हागे व्हडलें आसना. पूण जेन्ना हांवें म्हणलें, तेन्ना हांव संवसार पयलो, जावं टेनेरीफ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सगळे गांव हांव पळय भुंयलां. तेन्ना हांवें चयलें एक टुरिझम इंडस्ट्री वाडोवया. त्या टायमाचेर म्हाका उड आसा एक मांदोवी, फिदाल्गो, सिदार्थ दे गोवा आनी सावथा फकत म्हाजें हॉटेल आनी कांय ना. स्पिकर सर तेन्ना थोडे जाणां ऑपोजिशन जावन रुलिंगाक काँग्रेस हाडली, ऑपोजिशनाक MG हाडले. आसतालें म्हाका आनी कितें उलयता. पूण तेन्ना हांवें उलयलें पडे ते प्रमाणे म्हगेलें थिंकींग जें आशिल्लें, म्हजें विजन जें आशिल्लें तें म्हाका देवान म्हणटा ते भाशेन तकल्यांत घालून आयज तें विजन सारकें एक टुरिझम इंडस्ट्री वाडयली. हॉटेलां जायत जालीं. आनीक संवसार येता तो म्हणटा द बेस्ट टुरिझम हब इन गोवा. आनी हांवें तें कित्याक केल्लें, जे आमचे भुरगे, गोंयकार भुरगे, जावं ते शेत चलयताले, जावं ते टॅक्सी चलयताले, जावं ते नुस्त्या दितले, जावं ते वेजिटेबल दितले, आनी हेचेर आमगेलो खूब एम्प्लॉयमेंट जातलो. आनी जाल्लें. पूण आतां स्पिकर सर आयको येता ते प्रमाणे आयको येता ते तर सारकें न्हू. तुमी 40 जे आमदार आहा हिंगा हे हावजांत, 40 आमदारान सांगपाक जाय, एक रेजोल्युशन घेवपाक जाय, अनिर्बत रेजोल्युशन घेवपाक जाय की सांगोन कोल म्हणटा तो गोंयांत आनीक नाका. जो कोल गोंयां येता तो हाडलेसन चीफ मिनिस्टर सांगतालो चड येता तेजो अर्दो कोल, म्हणजे समज 12 टन येता 6 टन कोल आमकां गोंयां पुरो तितलो आमी दवरया. वालोर हांव कितें म्हणटा स्पिकर सर, जो तरी तुमी हे एक टुरिझम हब आहा आनी हे तरी गांवांत तुमी तरी कोल हाडलो आनी तरी स्टोर केलो. स्पिकर सर टुरिझम म्हणटा तें आनीक ना. दोयरो जातलो काळो, गांव जातलो काळो, आनी जे पळय डेली पोल्युशन जाता तेज्यावन दोबरादल पोल्युशन आमचे गोंय जातलें. स्पिकर सर हे मातशें सिरियस आयक. जे पोल्युशन पळय म्हणटा आज फ्री म्हणून आमच्या गोंयांत एमांग द ऑल स्टेट आमच्या गोंयांत आहा. आमच्या गोंयांत एक आटेन दोयरो, एक आटेन रिवर, सगळो गिफ्ट आमकां देवान दिल्लो. पूण देवान दिल्लो गिफ्ट आहा पळय तो तुमी कोल हाडून बंद करपाक जायना. ताका लागून जो तुमकां उजार जाता 6 टन वो 8 टन कितें म्हणटा तो कोल, तितलोच कोल तुमी हाडपाचो आनी हेर कोल बंद म्हूण 40 जे आमदार आहा त्या आमदारांनी रेजोल्युशन घेवन दवरपाचें. खंयचोय जो सेंट्रल गव्हर्मेंट येवं तेमच्यांनी कोल हाडपाक जावचो ना. हो एक स्पिकर सर आज आमचे टॅक्सी ओनर इतले झुजले, दिसान रात झुजता. म्हगेलो कालीक मायकल ताका लागता ते चड, म्हाका लागता, जायत जाणां लागता. आयज फाटल्या दिसांनी हांवें सांगलें गोवा म्युनिसिपालिटी तुमी हाडली
हांवें तेन्ना ह्या हावजांत तुमकां विचारलें गोवा मायल्सान बॅज काड काय म्हणून तांचे कडेन बॅज आहा म्हाका आन्सर दिलो तांकां बॅज नाक म्हणून स्पीकर सर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर मोविन कुजिन्यो ऑक्टोबर 17, 2019 सांगता पेपर पळय टू गेट अ बॅज एनी पर्सन ड्रायव्हिंग ए टॅक्सी will need be a resident of Goa for at least 15 years domicile. हांव झगडटालो हाडले दिसतांनी 15 वर्सां डॉमिसायल जेन्ना आहा तेका तो बॅज दिवपाक जाय आनी बॅज नासतना गाय चलोवपाक जायना. दिस आर रूल सेंट्रल रूल नांतर म्हाका सांगचें ना म्हणया. स्पीकर सर आयज घोटाळो कोणाक जें कॉन्स्टिट्यूशन आहा आज 72 इयर्स चलता. डॉक्टर आंबेडकरान पण कॉन्स्टिट्यूशन केल्लें तें आज आमी सगळे फॉलो करता. पूण थोडे पावटी सेंट्रल गव्हर्मेंट ते आलोयता. कित्याक कॉन्स्टिट्यूशन तुमी चेंज करून आसता तुमच्यान कांय आलोवपाक जायना. तुमी आज पळोवया इंडियेक कितले भासांचे भासो कितल्यो लँग्वेज आहा कितल्यो जाती आहा कितले भाशेन जेवण आहा. जो हांव मुगेलें कितें जेवण आहा तें हांव जेयतलो तुगेलें जेवण कितें आहा तें तूं जेयतलो तेगेलें जेवण आहा तें तो जेयतलो. पूण तितूंत मदें जें 71 इयर्स जेवण जेवन गेले इंडियेक सगळे आतां तुमी बीफ बंद कोता. हें केन्ना जावपाक शकता. गोंयांत जालें ना गोंयांत जावपाक दिसना रे आमी. पूण खुंयच्या जालें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कोता. कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केलें तुमी आनी जो हातोल वचो तरी तुमी त्रास कोता. दिस इज व्हेरी बॅड. स्पीकर सर गोंयांत भांगाराचें मुतोर आहा. जेन्ना हांव मागतां जे पळय हे गोवा मायल्स दुसरे खंयचे टॅक्सीवाले आहाय आज तुमकां खबर आहा देवान एक व्हडलें आमचें दुयेंस जालां आनी तें दुयेंस जाल्या प्रमाणे आमी तोंडाक रुपणी बांदताय. रुपणी गायलो की ना हांव कोण तो कोणा. आनी हे पळय टॅक्सीवाले आहाय गोवा मायल्साचे आनी दुसरे ते खुंयसान येयलाय खुंचगांव आसूं येयलाय पाकिस्तान आसूं येयलाय वो आनी खुंयसो येयलाय वो कितें कांय कोणा. कित्याक डॉमिसायल ना. And 15 वर्सां तांकां डॉमिसायल दी तांकां बॅज दी. विदाउट बॅज दे कॅन नॉट ड्रायव्ह. आनी म्हाका सांगचें हावजांक विदाउट बॅज तेमणे ड्रायव्ह करपाक जाता म्हणून. आनी तो बॅज दितलो जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कायदो आहा 15 इयर्स डॉमिसायल ते स्टेटीची. स्पीकर सर हांव मागतां हांव जाणा चीफ मिनिस्टराक काळजान दिसता हे गोवा मायल्स काडपाचे हे सगळ्यांक धाडपाचे. गोंयची टॅक्सी आहा तांकां जावं मिटर कितें आहा तें घालून गोंयच्यो टॅक्सी चलोवपाचे. जाल्यार हांव मागता तुकोडे हेजेर बंद कर तांकां. डॉमिसायल घे 15 वर्सां ड्रायव्हराली ना तांकां चलोवपाक दिनाका. आज जेन्ना मास्क घालून येयले आनी तो खुंयसान येयलो आनी डाके केल्लो मनीस गेलो मागीर कोण जाता. एड्रेस ना कांय ना डॉमिसायल ना खूंय ना कांय ना. स्पीकर सर हो सारको इम्पॉर्टंट पॉयंट. आज आमचे गोंयचे पूत पळय हाय टॅक्सीवाले ते आज डेली रोटा. तेमची फामील आज जे पळय त्रास तेंगे फामिलीक जेवण सारकें ना. ते पळय कितें जोडटाले ते तांकां जोडपाक मेळना. हे गोवा मायल्स डायरेक्टली येवन हॉटेलांनी डायरेक्ट वता. ताका लागून हांव मागतां बॅज ना तो ना डॉमिसायल ना दिना तांकां बॅज डॉमिसायल तुमी तयार करा आनी मागीर दिया. स्पीकर सर दुसरो पॉयंट आतां ड्रग्साचेर हांव चड उलयना. हांव ह्या हावजां उलयलो आहा. ड्रग्स पळय म्हणटा
ते आतां नॉर्थाकू ना सावथाकूय खूब जाले. स्पिकर सर ते बिश्तो गुळयो बुडयो कितें येयले गुळयो कितें भुरग्यां पळय सोमना भुरग्यां पळय हाय तेंकां आयडिया ना ती गुड घेयली तेंका नशे येता नशा येयलो ते कितें कोता तें खबर ना आख्खी रात खंयच्यान मस्त्यो करून एकामेकांक झगडोन कितें नाक जालो भानगड करून ते स्पिकर सर आमी एक इंट्रस्ट धरया फ्युचर जेनरेशन तरी तूं आमगे सांबाळटलो फ्युचर गोंयकार थोडे पूत वो धुवो आहाय तांकां सांबाळटलो जाल्यार ड्रग्साचेर बरी स्ट्रिक्टली दोड दवरपाक जायो. आनीक पुलिशी तरी ड्रेस घालून तरी गेलो तो रावना तो धांवता एक टीम काड सेपरेट टीम काड कांय कोणा वचोन इस्कॉल काबार जालें एसएससी आय थिंक देखोस इस्कॉल काबार जालें वो इस्कॉला इंटरवल जालो लडू राव कितू जावं ओडटाय कितू जावं घेताय तेचो ह्या फुट सांगना स्पिकर सर आज आमगे मुगे कॉन्स्टिट्युन्सीन बांदाचेर पुलाचेर थिंगा आखो ग्रूप घेवन ते ड्रग्स सोडटा पुलिशी बी ना आनी पुलीस कितें करता स्पिकर सर थोडे पावटी पुलीस तेंकोडे आपतो घेता म्हाका गेले ते पावटी ह्या हावजान तुमी सांगलें हांवें म्हळें जेली पासून ड्रग्स आहा चीफ मिनिस्टरान सांगलें ना तूं फूट मारता सांग कोण तो हांवें सांगलें म्हाका तेजें नांव सांगपा नाका कित्याक तो सस्पेंड करपा नाका त्या मनशाक तेगेली फॅमिली आहा पूण चलता तुलवाले जेलीन ड्रग्स दोला वो दोल ना स्पिकर सर दोला सो हांव फोटो उलयलीं म्हाका फोटो उलोवपा ना स्पिकर सर हांव जें कितें आहा काजान उलयतां म्हाका जाय तुमचो सरकार तुमी हें सगळें जाये घालपा जाय स्पिकर सर गोंयकारान म्हणा हेल्थ इज वेल्थ व्हेरी गूड तेगे तर एड्रेस तर आची तूं सारकें काजाल्या खुशाल काय जाता स्पिकर सर हांवें हे हावजांत आज 3 वर्सां मायज जालीं म्हाका तुवें एश्युरन्स कमिटीन आयलो आहा एश्युरन्स म्हणल्यार कमिटी म्हणल्यार कितें तर ह्या हावजांत तर दिलें उतर आनी तो तर टायम जालो तेजें एक्शन घेवपाचें पूण आमी धाडलें जाल्यार पूण एक्शन कोण घेता घेयनाय थिंगा त्रास जाता आमकां सगळे थिंगा आमगेलें एडमिनिस्ट्रेशन पाळ पडा आमी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉंग करपा जाय बिकॉज ह्या हावजां म्हाका हेल्थ सेंटर दिवपाक उतर दिलें आनी कोता म्हाका स्पिकर सर म्हाका एक प्रॉब्लेम जाला थंय कार्मोना कावेलोसी ओल्डे वार्का आमकां चिंचोणीच पडटा हेल्थ सेंटरान मागीर बाणाले कोलवा सेरावली कासावलीच पडटा आनी हांवें एक बरो पुरविदराचो जागो सीएमाक हाडून दिला तो जागो सीएमान सांगला पळय हेल्था दिता आनी कोण दिता हांव म्हाका जाय स्पिकर सर ह्या म्हयन्यांतूच जाता जाल्यार सीएमान फाउंडेशन घालून बांदचो स्पिकर सर दुसरी एक सारकी हेची गोश्ट एक 8 वर्स फुडें किडनी ट्रान्सप्लांट आमी कोण आहले गोंयांत ट्रान्सप्लांट कोण आहले ट्रान्सप्लांट कोण आहले आमी किडनी स्पिकर सर एक गरीब सारक्यान गरीबांतली गरीब म्हाका दिसता तेका आमगेल घरांतल्यान आमगेल धूव बी तेका सपोर्ट करता ते चेडवाक एक चेडू आतां तेका 22-23 वर्सां जाला 23 तेका आमी बॉम्बे व्हरून किडनी ट्रान्सप्लांट केली थिंग कोण आहले पयल्या मेडिकलां येयले सगळें केलें तें कितें जालें ते गेले ती एक कडेन पांय आनी चेडूं वयता आसतना सकला पडली आनी ते कितें फेल जालें ती मेडिक्लेम आज 8 वर्सां जालीं भोंवता 8 वर्सां मेडिक्लेम भोंवता हिंगसोन थिंगसोन थिंगसोन हिंगसोन हिंगसोन थिंगसोन 8 वर्सांनी पयलींच हांवें सीएमा कडेन तेगेलो सगळो डॉक्युमेंट हाडून दिला आनी सीएमान आतां तेजी इन्क्वायरी केल्या म्हाका आतां सीएम ते चेडूं मश्न होणें बतलें न्ही केन्नाच तेका थोडी तेजेर तेगे कितें पयशांची तेका जियार दी म्हणून तेगे मेडिक्लेम मेळटी स्पिकर सर
तेका नांव सांगपा जाय तुका चेडवाचें नांव सांग ना ओके स्पीकर सर अरे बाबा 4 मिनटं जाली नाही स्पीकर सर कोलवा सेंट्रल गव्हर्मेंटान वर्ल्डान एक इकरांतल्यो कोलवा आयकॉनिक बीच म्हणून डिक्लेअर केल्ली आहा पण आयकॉनिक बीच डिक्लेअर केल्ली खरी आहा सेंट्रल गव्हर्मेंट आमदार आसतना सोणा डायरेक्टली पंचायताक उलयता अरे आमदार म्हणटा कोण ना थिंगा आमदाराक पळोवपा जाय मरे कितें जातलें तुगेलें हाल्या स्पीकर सर आयक थिंगा एक फुटबॉल ग्रावंड आसलो हांव पण पयलो 1989 पळय आमदार जालो भायर लोकांक म्हाका इतले मतान जिखून दिला हे पण म्हाका जाय मतान जिखून दिलो त्या लोकांक हांवें थिंगा व्हडलो ग्रावंड बांदलेलो आनी त्या ग्रावंडाच्यो 2 कूड केले थिंगोन त्या ग्रावंडाचेर हें घायल्या कितें आमचे सिवरेज प्लांट घातला आयक मसराब तूं आहा आत्तो रे आयक स्पीकर सर एक सिवरेज प्लांट म्हणलो कितें जाणां रेमोट एरिया व्हरपाचो समज तुका 5,000 जमीन जाय आनी 5,000 ते 10,000 तुवें जमीन रिजर्व करपा जाय थिंगा आनी कांय येवपा जायना पूण हें एक मिस्टेक केली पळय दावलेकार आलोणार मिस्टर ऑल एक्सपिरियन्स मनीस ते केसो एक्सपिरियन्स मनीस ते आतां अरे एक्सपिरियन्स म्हणून तूं ते पापी दाबडी घेवन बसलो तो अरे हांव ग्रावंड कोता त्या ग्रावंडाचे वो तेजे तुमी हांगा आनी थिंगा कांय रिजर्व केलें ना कांय ना ते हाल कितें जाता तें म्हज्यान सांगूं जायना आनी उदका पायप दोयर घायल्ली अरे दोयर आनी घालता ट्युरिजम येता हांवें सीएमा सांगून तेंनी ती आतां काडल्या ती आतां थिंगा पायप शिफ्ट करताय स्पीकर सर हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टरा मुखार हाडूंक सोदतां तो ऑल तो ग्रावंडाक टेंडर दिलो तुमी कोणा दिलो तो म्हाका सांगलो ना म्हाका खबर पासून ना आतां टेंडराक कितें केलां ग्रावंड तेसो पुश कितें केलें तें बिस्ते कोण येयले थोडेशे कितें घायले आनी तो मनीसूच ना आतां 3-4 वर्सांनी ते ग्रावंडाचेर कांय केलें ना हांव मागोता स्पोर्ट्स मिनिस्टर तूं सारको डेरिंग मनीस तूं सोद ते का कोण तो विचार कितें केलें तें यो इन्स्पेक्शन हांवें तुजी बराबरी अरे कोण म्हणटा टेंडर कोण हें केलां म्हाका कांय सांगिल्लें ना म्हाका खबर पासून ना सांगपा जायना अरे पयशे न्हू ते पयशे न्हू स्पीकर सर आयज जे पळय एड्रेसाचें पळय बरयलां फुटबॉला बी खबर उलयता जाल्यार जायते आहा पूण एकूच दुसरो पॉयंट उलयता स्पीकर सर एड्युकेशन ही पॉलिसी पळय धाडल्या सेंट्रलासून ती आमी तेजेर डिबेट करची पडटली अरे थिंगा डिबेट कोण आसतना पॉलिसी धाडल्या अरे आतां हांवें सांगिल्लें म्हाका कितें जाय तें आनी आमी एक्सेप्ट करतले ती स्पीकर तुका खबर आहा की तुमगेली पार्टी पळय आहा तुमची पळय पार्टी पळय आहा BJP म्हणटा ती पार्टी तयार कोण केल्ली एडवाणी सिनियर मनीस तो आमगेले मायनॉरिटी स्कुलान शिकला मायनॉरिटी स्कुलान शिकोवन तो व्हड जाला तुगेले जे पळय BJPतले लिडर पळय हाय ते मायनॉरिटी स्कुलान शिकोवन काब जाले वयर सरले आज तूं मायनॉरिटी स्कूल काबार करता हेजेर स्पीकर पॉयंट ऑफ ऑर्डर तो चुकीची हावजाक सांगता पयल्यान पयली कितें पळय माननीय अडवाणी जी खंयच्या स्कुलान शिकले आसत दॅट आय डोंट नो तो तांच्या पर्यंत बट तांणी फुडलो स्टेटमेंट जो केलो पळय न्ही मायनॉरिटी स्कुलाक काबार करूंक सोदता तो चुकीचो स्टेटमेंट आहा ताजो तो फाटीं घेवचो तेणी ओके हांव तें फाटीं घेता पूण डिबेट जावपा जाय मागीर पळया स्पीकर सर तूं म्हाजे कडेन येवन डिस्कशन कर बट हो स्टेटमेंट पण स्पीकर सर हेजेर डिबेट जावपा जाय हांव तेन्ना सांगता कितून काम जाता तें ओके हांवें हाटी घेयलें घे म्हळ्यार तुवें रावना घेयलें पूण हांव सांगता हेजेर आमची मायनॉरिटी इस्कॉलां जी पळय आशिल्लीं ती इस्कॉलां कंटिन्यू जावपा जाय तांकां दूख जावपा जायना
तूं पयलीं तांकां विचार म्हाका ते एसोसिएशन येवन मेळोन दिवन गेले बाकीचे सगळे म्हाका दिसता आमचो MLA बाबूश मनसरात तांचे एसोसिएशन दोनी तांकां घेवनूय आयलो इवन दो ग्लॅन प्रत्येक फावटी आमचो मायकल आसा हे फावटी तर तांचे सगळे इश्यू तुका खबरूच ना तूं कितें जाला खबर आहा तूं ते सगळे फुटबॉल हांच्या मदींच उरला त्या स्कुलांच्या मदीं तूं तांकां घेवन येवंक ना ना ते मुजे बरें तांकां विचार दोनूय एसोसिएशनच्या हेडाक विचार तांच्यांनी 2दा मिटींग म्हाज्या वांगडा जाली तेंच्यांनी वयल्यान तेंच्यांनी परत येवन म्हाका सांगला आमचे अर्दे अदीक विशय सुटले थोडे उरले म्हणून सांगला ते सुट्टले म्हटले फुडले फावटी ओके ठीक आहे सर जे पळय हांव उतर म्हणला हांव फाटीं घेता पूण एक सांगता जो एडवानीक तुमी मानता ते भाशेन हांवूय मानता बॉल लिडर तो पूण तो लिडर मायनॉरिटी क्लास शिकला ना म्हणून ना तुका सगळे कोण शिकले ते दुसरे पाट चार्ट हाडा ओके Okay, thank you. थँक्यू सर As there is no business before the House is adjourned till Thursday, 20 January 2021 at 11:30 a.m. कोणचा तो Honorable the Speaker.
instead of Shri Wilfred Disa. हांवें आज एक प्रश्न विचारला आणि प्रश्न आसा जनरल एडमिनिस्ट्रेशनाक. Question 7C. Will the Minister for General Administration be pleased to state the present position of Goa Bhavan building in Juhu, Mumbai, the time frame by when the maintenance of the building will be carried out, whether the Goa Bhavan is open to stay for public of Goa, if not the reason thereof, the time frame by which the repair work will be carried out and completed, the details such as name of the agency, and to my surprise, this question is transferred to Public Works Department. How you can transfer the question to Public Works Department? This is my first question. When General Administration is the authority for this type of works. Second thing, as per my knowledge, हे PWD कडेन ना ते GSIDC कडेन दिला आणि म्हाका लेटर आयला PWD म्हणून. म्हाका हे जनरल एडमिनिस्ट्रेशनांतल्यान आन्सर जाय आणि तेय बी स्टार क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या जाता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण सर्वसामान्य मनीस जो मुंबय वता आज 5 वर्सां जालीं हें गोवा भवन बंद आसा. ताका जबाबदार आसा सरकार. आणि सर्वसामान्य मनीस थंय 5,000 10,000 दिवन 5 स्टार हॉटेलांनी 3 स्टार हॉटेलांनी 2 स्टार हॉटेलांनी रावंक शकना. जो थंय मनीस वता तो एक तर कॅन्सर पेशंट म्हणून वता किंवा इतर हेतून हॉस्पिटलांनी वता. त्या खातीर हो क्वेश्चन स्टार म्हणून घेवचो आणि तो पोस्टपोन करून पयले दिसा फुडले असेंब्ली किंवा येता त्या हेका तुमी घेया तो शुक्रार घेवंक शकता. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, ऑन दीस इश्यू खूप फाटी अशें जाता की आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक क्वेश्चन विचारता. कन्सर्न डिपार्टमेंट आपले काडटा आनी दुसऱ्याचेर धुकलून दिता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव केन्नाय क्वेश्चन विचारतालो हेल्थाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर. हेल्थाचो एक फाटी सांगतालो दिस इज सेंट टू GSIDC. आय एम नॉट कन्सर्न हू इज एक्झिक्युटिंग द वर्क. आय एम कन्सर्न बिकॉज पेरेंट बॉडी इज हेल्थ. Parent body in this case is general administration. Whether it is Goa Southern, whether it is Goa Nivas, general administration takes care of it. तुम्ही मागीर ते PWD क दिया, GSIDC क दिया. तुम्ही तांचे कडल्यान रिप्लाय घेया. At least you get replies from them and present it in the house. How you can say directly to GSIDC, mark to GSIDC, and unless ताजो question specifically GSIDC किंवा PWD का आसा, then it is a different thing. So this is Speaker sir. Secondly, 5B पळय आसा ताचो रिप्लाय म्हाका येवना. 5B म्हाका पावना. सो यू विल हॅव टू पोस्टपोन दॅट रिप्लाय. इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी. हय ट्रान्सफर्ड म्हणजे 5B इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी. पोस्टपोन केला न्ही क्वेश्चन. You have to declare. You have to say no. Somebody has to say. You are not said. Okay. Question 5B has transferred for the next session. Postpone. Postpone. Sorry. Postpone to next session. Postpone to next session. आणि तुम्ही जो सांगलो पळय न्ही 7th, तुम्ही जो ट्रान्सफर म्हटला तो नेक्स्ट सेशना खातीर घेता आमी क्वेश्चन. इट शुड बी स्टार. तुम्ही ऑन ना स्टारान घेता. स्टारान घेता. मोजाय तसो था. मोजाय बी स्टार्ट. डिपार्टमेंटाचे आसा स्टारान घेता. 5B also was start. Yeah, 5B is star. For the next session. One more suggestion. Today we have noticed. We have given calling attention motion. आज सकाळीपर्यंत आमकां कांयच खबर ना कॉलिंग अटेंशन मोशन येतलें काय ना. जो बिझनेस येस्टरडे इव्हिनिंग ऑल्सो वॉट वॉज बिझनेस वॉज गिवन दॅट बिझनेस डीड नॉट शो कॉलिंग अटेंशन. आमी सकाळी बोवाळ मारिलो पळय की कॉलिंग अटेंशन दाखयना म्हणून. सांजचो तुमी मॉडिफायड बिझनेस दिलो. तो मॉडिफायड बिझनेस आज सकाळी आमकां मेळ्ळा पळय ताजेरय कॉलिंग अटेंशन दाखोवना. सो आमी प्रिपेर म्हणजे वॉट एवर इट इज वी हॅव टू एटलीस्ट गो थ्रू द डॉक्युमेंट्स एवरीथिंग स्टडी इट नो. तुम्ही पहिले दीस म्हणजे आज सकाळचे तरी बेगीन तरी करपाक जाय न्ही किंवा पहिले दीस सांजचे तरी लेट सांजचे तरी डिसायड करा. प्रत्येक फावटी आमकां 10 पर्यंत रावचें पडटा न्ही. बाबा खंयचे मोस्ट अर्जंट कितें येता काय म्हणून. ताका तितून मातसो तो डिले जाता. इतकें आनी काय ना. बट वील टेक केअर. मातशें पळय स्पीकर. हय आतां आमी फॉर एग्जाम्पल आमी काल 3 दिल्लीं. 3तलें एक आयलें. सो तातूंतले दुसरें पळय आसा दॅट यू कॅन कॅरी फॉरवर्ड फॉर टुमारो. Out of that 3 you have withdrawn 1. हय तें सांगलें हांवें तुका. दॅट आय टोल्ड यू. Other priority because that question is there. So we said that no need of taking. Okay. Speaker sir, I may permitted to carry out the correction in the reply. Start LAQ number 7B D today's list. The word paid may be read as sanction
with respect to the salaries of the para teacher. 7 म्हणजे कोणाचो रे कोणाचो? It is 7B. Maintenance one, maintenance. Second, under the Rule 49.2, the Rule of Procedure and Conduct of the Business of Goa Legislative Assembly, I seek the postponement of the star LAQ number 5B and unstarred LAQ number 31 listed today's list in the next assembly session. Unstart. It is 5B. आत्ताचो तुमचो. unstarred. आत्ताचो. आणि unstarred LAQ number 31 listed in today's list. 31. Speaker, sir, I would like to get to your notice. Unstar LAQ number 223, under Law and Judiciary, on Goa Lok Ayukta. Answer Yona. We had asked for the orders, final orders passed. Kide kela te sagळे details vicharile. Very pertinent question for information purpose. Reply Yona. Unstar question 115 on the Revenue Department. Sirula Kumudad has been in the news for long. Very important question for asking all the information. They have not given on the assurance we had asked for the questions. Taje answer Yona, Speaker, sir. Number 115, 223 Law and Judiciary, 115 Revenue. Speaker, sir, one more question I had asked on the sub-registers, on the sale deeds that have been executed in the last 2 years. Tazo I reply, Yona. That is in the list, but reply has not come in. Speaker, sir, J replies, I mean, Makta, for example, unstar LAQ number 119, which was asked on CRZ violations, ताजी सीडी आज सकाळी मेळटा. म्हणून ती सीडी घेऊन कितें करपाची? Speaker sir, number मातशे repeat करून 113 and 22 कितें म्हटलें? 115, 115. 223 is on Law and Judiciary, 115 is on Revenue Department. 223 question ना Speaker sir. Huh? Question is the 223. Unstar रे. Unstar is आता. Unstar आमकां हांगा दिला न्ही. But it is 223 is not there. It is No, after the तें तूं सांगता. In the list of business which you give first, the LAQs which are printed. No, not laid on the table. There is 177. Speaker, sir, 223 is reflecting on the list of questions which are circulated to you Yes, before sir. this print comes out. Speaker sir, म्हाका दिसता कित तरी correction करचे पडटा. म्हाका say it is in last in the unstar is a 177. Speaker, sir, हांव परत ऑनरेबल सीएम नजरेक हाडटा. हें तुमी दिला तें आज सकाळीं दिला. जे तुम्ही बंच दिता of the list of questions that has been taken in the system, तुम्ही print दितात. It is corrected. हाच्या पयलींचो print दितात. No, I think you can discuss with the speaker, no problem, but it's corrected as on date. It is a 177 I got. So then you have to check the speaker, honorable speaker has to check when 223 has gone. Speaker sir, you take note. तशेंच स्पीकर सर, आमी CRZचे क्वेश्चन विचारला वायलेशन्साचे. सीडी आज सकाळी दिल्ली आसा. कितें करपाची सीडी घेवन? तशेंच स्पीकर सर, सब रजिस्टराचे डिटेल्स मागिल्ले. तुजे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन्स विच वर कमिंग बिफोर तातून आयिल्ले. आयच्या हातून क्वेश्चनान नात ते क्वेश्चन. खंय गेले? सो वी आर आस्किंग 15 क्वेश्चन्स अनस्टार एंड 3 क्वेश्चन स्टार. तुम्ही लिमिटेशन 18 दिता, 3 दीस मेळटा. इन्फॉर्मेशन समज तुम्ही दिवंक सोदना जाल्यार असेंब्ली आनी कित्याक? आणि समज आसा जाल्यार व्हॉट इज द एक्शन यू गोइंग टू टेक ऑन डिपार्टमेंट्स विच आर नॉट रिप्लायिंग टू क्वेश्चन्स? म्हणजे दे आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. यू हॅव टू आयदर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस or make them answer or make these as postponed star or unstar questions to be answered in the next assembly. Secretary may note down. Note down न्ही स्पीकर सर. तुम्ही माझे डिसिजन दिया कितें करता ते? पोस्टपोन करून रिप्लाय दिता, दिवचे ना काय कितें करतले ते? Correction दिवचे secretary to the concerned department and concerned head of the department. न्ही मागीर कितें तुम्ही पोस्टपोन करून दियात म्हाका. You postpone this Speaker and sir, give me for the next one. Speaker sir, म्हाका दिसता 2 to 3 questions तरी म्हाका ह्या लिस्टेटान मेळोंक ना. स्पीकर सर, ऑनरेबल सीएमच्या नजरेक हांव परत ताजोच पेपर ताका दिता. ते कितें जालां तें ताका पळोवनी. Is a question 111 आसा पळय. Transfer of unstarred LAQ number 223 to Vigilance Section to be answered on 28/1/2021. कित्याक करता तो म्हाका खबर ना. कितें? स्पीकर सर, 111 जो क्वेश्चन आज आसा तो ट्रान्सफर ऑफ unstarred LAQ number 223 to Vigilance to be answered on 28/1/2021 क्लियरली बरयल्ले आसा. तो आपण वाचना आसतलो. स्पीकर सर, एक जाले. Speaker sir, I'm on my feet and I'm answering what I have to answer. आवाज कित्याक? He's making allegation on the ministry. 1 minute. I'm answering, Speaker sir. आवाज कित्याक करपाक? Speaker sir, I'm answering. Speaker sir, I'm answering. Speaker sir, he is making allegation on the question of 223.
Speaker sir, point of order. Speaker sir, point of order. Speaker sir, Can the I'm honorable answering. minister answer Speaker what I am sir. asking you, or you have to answer sir. me? Point of order, Speaker sir. Point of order, Speaker sir. हांवें काढला. म्हाका सांगपाचें Point of order. How can the Speaker sir? 223 Tane on जो- broad basis is he 223 taking point of जो order to question reply आसा. something what I am asking you? Divert केला विजिलन्सान, Speaker sir. एक्सक्यूज मी स्पीकर सर म्हाका दिसता तुमी जर न्ही स्टेटमेंट ऑफ द अनस्टार्ड एलएक्यू नंबर फॉर द आन्सर 27/121 जर क्लियर कट वाचीत जाल्यार भितरली तिसरी लायन आसा इट इज एन तो जो म्हणटा पळय न्ही इट इज एन अनस्टार्ड एलएक्यू नंबर 223 वो फाल्यां आन्सर करपाक आसा 28/1/2021 क्लियर कट सर आसा हे आज आयला सिस्टमाचेर येवना तुमच्या तुम्ही सांगता ऑनलाईन पळय आणि हांव offline दिला. Speaker sir. Speaker sir, दिला आणि टेबलाचेर. Speaker sir, point of order. Honorable Minister, can you answer? Mr. Seman सांगले. Already दिला तुम्ही. अपडेटेड लिस्ट अपडेटेड लिस्टान दिला तुम्ही आन्सर ऑन 28/1. आज 27 तारखेक ताका खबर आसची ना. फाल्यां 28 म्हणून सांग ताका स्पीकर सर. Tomorrow it will सर come. बाकीचे प्रश्न किती करता Tomorrow it will come. बाकीचे प्रश्न Noted. Directions will be given. टाइम पास करता. अपडेटेड लिस्ट फाल्यां ट्रान्सफर जाल्लो स्पीकर सर म्हाका एक सांगपाक जाय आमचे ऑनरेबल MLA जे आसा न्ही स्पीकर सर when the updated list even in a booklet was given they have पयली दिल्ले आसा it is clearly mentioned it is transferred and to be answered on 28/1 why these issues are being brought speaker sir and hopping 2 मिनटां वगीर रावलो सर ताका कळटलें म्हण अशें करपाक जायना स्पीकर इतलें सांगता स्पीकर सर हांवें तुका विचारला स्पीकर सर तुका विचारला स्पीकर आज तुका सांगला स्पीकर सर हांवें तुका सांगला स्पीकर सर Minister जाले संपले. There is small announcement. On 25th January 2021, while the Honorable Governor was present in the House was witness to an unsavory behavior on part of the certain members of the opposition lead branches, wherein placards and banners were waved. It is a well-stated principle that when the governor is present in the House, the members must pay their due respect and honor due to the governor who is only discharging his constitutional duty. And before bringing any foreign items in the House, the prior permission of the chair has to be sought, and any action of behavior contrary to the norm in the House has to be within the prior permission of the chair. Further, the conduct of the members who indulge in such undesirable behavior were in breach of privilege of the House. Hence, this conduct is a serious breach of privilege and warrants strong displeasure and reprimand by the House. I warn those members who indulge in this behavior that they are put on the notice, and in future such conduct will not be tolerated. This is the last warning. Thank you. Star question. Postpone star question. Dawdekar. On star LOQ 1A. ते मातशें हो पोस्टपोन स्टार क्वेश्चन आशिल्लो आनी पोस्टपोन स्टार क्वेश्चन हांवें विचारलां कितें की डेट ऑफ एप्लिकेशन म्हाका मेळुना डेट ऑफ एप्लिकेशन इज नॉट देर आनी क्लियरन्स ऑफ एप्लिकेशन दॅट इज ऑल्सो नॉट देर एनीवे दॅट इज नॉट माय इश्यू बिकॉज I will take this question very serious issue. Now you come to 172. There are three categories. A category is municipality. B category is near to municipality, within the vicinity of the municipality. And C category is the panchayat bodies. I want to ask you the question based on 172 page. You just take the 172 page. In this, you have shown that you have asked to pay for 1,637 square meter area, 1,11,316. That means per square meter, you have asked to pay 68 rupees per square meter. Second thing, this is in Mardol Ponda. Now come to Shirshire Bori, where your MLA, Subhash Shirodkar, is sitting. Now in this 506 square meter area, 83,250. That means it comes to 164.6. How it is? This is my first question. Why these are the differences which are for panchayat area? There are many questions based on this because within the vicinity, I will give you a second example. Kurti, Khanepar, Opa. Kurti is an urbanized area. I understand. What about Khanepar, Opa? What about Betoda, Nirankal, Konche? Betoda is near to municipality. Correct. I understand. It is urbanized. What about Nirankal, Konche? Yeah, you are supposed to postpone. They are not come. So we want it on record. So one second.
Speaker sir, there's a slight correction. The Revenue Department has not postponed question 119. No, you're postponing it. I am postponing it. Now you cannot. You already postponed. The session has Came started. with it. You answer first this. मागीर question hours down करा नाही. Madam, you, Whatever corrections are to be done, Yes. they can do it after 0 hours. After 0 hours. After 0 hours, you can make a corrections. Speaker sir, what the Honorable MLA has asked me, I will have to check on that, but I know that the rates are prescribed, there are different circle rates for different areas. There's a mistake. Pardon? There's a mistake in the deal. That is what I'm placing before the House. Amendment itself is wrong. It is, the amendment itself is wrong. Konche, you can ask him, where is Konche, where is Betoda? No, basically. You cannot charge same thing to Konche. Yes, I understand. You got it, no? Yes. Now take my panchayat, Bandora. In Bandora, whatever may be the rate, but you cannot, same Bandora, Gaune portion is there, where you cannot charge that much amount to Gaune portion. Kiri, in Prior constituency, you cannot charge same thing to the Kiri, because it's not a developed place. Speaker sir, I will check on this and I will get back to you. If there's any correction or anything to be done, I will look into it. So ती मातशें म्हाका आन्सर मेळना जाय तें पूण ह्या हातूंत तुमी हांवें सगळें काडलां एप्लिकेशन डेट जावन स म्हयने This is one issue. एनी हें मेळना एनओसी मेळना ते कित्याक तातूंत गव्हर्मेंटाचें लॉस जाता गव्हर्मेंटाचें लॉस कशें तुमी एनए जर दिना आसत जाल्यार तुमकां रेवेन्यू मेळना कितलोसोच रेवेन्यू तो इवन 3 म्हयने तुमी डिले करप म्हणजे तुमचो रेवेन्यू 10 कोटी आसूं 25 कोटी आसूं तो रेवेन्यू तुमकां मुखार गेलो हे सगळे कडेन जाता हें कित्याक Speaker sir, आता ताजो question conversion feature आसा. Now I want to bring to your notice, there is a serious lapse on the part of the म्हणजे amendment केला पयलीं. Now land revenue code पळय आहा, land revenue code speaks of changing the land from agriculture to non-agriculture. See, conversion sanad is asked from change of use of land from agriculture to non-agriculture. So sanad always पयलीं वचून sanad दिताले पळय ते agriculture, because as per land revenue code everything is agriculture. Every land is agriculture. Even तुझे घर असल्यार सुद्धा it is considered as agriculture. So you change the use of land to non-agriculture. In 2016, and definition is also there. I have got time चड जातलो म्हणून सांगना, but I can show you the definition of agricultural land, definition of non-agriculture. Now in 2016, this act was amended. And this act specified that first time sanads are issued for commercial, residential, industrial, अशें म्हणून सनद दिल्या as per this rate. म्हणून ते problem जाता, which is wrong because zones are charged by town planning department. It is under the prerogative of town and country planning department. You earmark the zones, whether it is commercial, whether it is industrial, whether it is some other zone. And you charge the, so for example, town planning department charges based on the zones. PDA charges based on the zones before giving development. Conversion sanad basically is a simplification procedure where you go from changing the land use from agriculture to non-agriculture. आता हे कितें जालां हांगा तुमी वेगळे वेगळे रेट लायल्या construction industry actually is म्हणजे is facing serious problem because of these rates. म्हणजे इवन ल्हान घर बांदतलो म्हणजे 200 square meter land if he wants to construct a house, I have to go to for conversion sanad. While paying conversion sanad, I am paying for zoning of which has been specified by town planning department. Then I go to PDA. PDA again charges me based on the zone. PDA म्हणटा तुगे commercial कितले पैसे. What is this? Speakers, I think, though you are not party to this, but I think you should step into this, look into this, because this is actually duplication. Yes, I'll explain to you. So, Speaker sir, my department also is in the process of simplifying these matters, exactly what you have said. We have given instructions to the Revenue Department is also under the process of issuing instructions to our officers not to forward applications of conversions to the TCB planning department if the zoning certificate with bifurcation of area and under which zoning classification
Then the permissible FAR